Hallelujah. Praise you. Just thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Just thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you. Just thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Just thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Rabba 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 la 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 basha la la basha kakara basha. Hallelujah. Hallelujah. Just thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Ha la 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 bashara la basha baba la basha kakara la bacho to tara bara bara ya la bak hi hara bakala basha tata tara basha ho ra bashi ra bara 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 hallelujah la bakaka la basha hallelujah ha ra ra la la ora la bashi ya la baba la baha baba la basha kara bata tata tata tara bata ho ra bashi ra bara 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 ho ra bara 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 hi hara bashi ra bala basha hallelujah la baba Ora bashira bara 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 hallelujah ralaba aba ba 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 la basha ba la basha kara basha hallelujah hallelujah just thank you Jesus hallelujah hallelujah just thank you Jesus praise the Lord hallelujah 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 praise God व्हडलो आवाज स्वर्ग उदको जावन स्वर्गाचो आशीर्वाद आमचेर देंवतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीसस जेन्ना देवान म्हटलां म्हाका उलो मार हांव तुका जाप दितलो जे नोकत एक बूट हांव तुका उदके करतलो आनी येद्दे व्हडल्या व्हडल्यान आमी देवाक उलो मारलो हालेलुया म्हणून आमचो ताळो मोळपाक तें कोण वयल्या स्वर्गार पावलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस मातशी उबी रावया आमचे दोळे बंद करुया आनीक फावटी देवाचो ताळो आयकूंक आमी तयार जावया आमी बापाक आर्गां दिवया सकाळचो वेळ आमी बापा सांगाताक सारलो ताच्या पुताक आनी पवित्र आत्म्या सांगाताक पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी जायते देवाची वाटो जायते गूट देवाचे आमकां उदके जाले तेच भशेन ह्या वेळार परतून आमकां देवान आपल्या मोगान आपोवन हाडली ह्या वेळार आमी देवाच्या मोगान हिंगासर ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या कित्याक एकठांय जाली काय देवाचो मोग चाकोन घेयात आनी चाकोन पडयात सर्वेस्पोर कितलो गोड आनी मोवाळ तो तर बापा हो तुजो मोग चाकोंक आनी तुज्या मोग चाकल्या उपरांत आमच्या जिवितान घडण्यो घडटात त्यो घडण्यो आमी अनुभवूंक त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी ह्या जाग्याचेर एकठांय जाले पवित्र आत्म्या तूं आमचो ड्रायव्हर तूं आमचो शिकयणार तूं आमचो बूट दिनार आनी तुज्या आदारान आमी शिकता कित्याक जेजून आमकां दिला बापा लागीं मागोन आनी तुजीच मजूत आमी ह्या वेळार मागता पवित्र आत्म्या तुज्या विरेंत आमच्यांनी कांय एक करूंक जायना जशें जेजून बसयलें म्हज्या विरेंत तुमच्यान कांय करूंक जायना जेजू आतां आमच्या मदें ना जेजू बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा आनी आमच्या पासत विनोती करता पूण आमकां एकसुरें सांडूंक ना जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुवें आमकां एक मोजतदार एक शराती धाडला तो पवित्र आत्मो आनी आयज जें उतर म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें तुजे परवानगी शिवाय एकूय उतर भायर काडूंक म्हाका हुकूम ना तुवें ह्या जाग्याचेर उबो रावला जाल्यार फकत तुजें उतर उलोवंक म्हाजें काम तुवें म्हाका दिलां तुज्या उतराची परगोटणी करूंक तुवें म्हाका ह्या संवसारांत कित्याक रचला तुवें केलां पळय तें हांव करूंक
जेजू हाज्यो बासावणे उजार करूंक, त्या बासावण्याचो उगडास करूंक आनी म्हज्या भयणा भावांक ह्या बासावण्यांतल्यान तेंची वाट तांकां उतकी जावंक. कित्याक जेजू तुवें बसयलां वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. ही स्वताची वाट, आमच्या जिविताची वाट आमी अनुभवूंक, आमी ती स्विकार करूंक हो वेळ जो आमकां दिला देखून आमी तुका आर्गां दिता, वाकाणटा आनी दिनवासता. बापा तुज्या पुता आमच्या सुमया सुरवंडारा जेजूसाच्या नांवान आनी सगळीं म्हाजी भाव भयणां व्हडल्या तड्यान आनी एक फावटी प्रेज द लॉर्ड. बसूया. काय बरें मोगान आमी देवाक आमेन म्हणून जापाक दिला. आमेन म्हणल्यार कितें म्हटलां आमी? बाय व्हडल्यान मातशें उलयता ना, मायक दी ताका खा जाल्यार. कोणें म्हटलां तें? गुणगुण केला कोणें? आमेन म्हणल्यार कितें म्हटलां आमी? हांवें कितें मागलां तें म्हाका मेवलां. आनी हें एग्री हो हें आमेन म्हणपाक आमकां आमच्या जिवितांत एक मागणें म्हणून एक बासावणी तयार केल्यात. आय बिलीव. कितें म्हणटा? सोत मानता. सो आनी आमी जाणा तें मागणें म्हणून आमी कितें म्हणटा? मागणें. मागणें न्हू तें. सोत मानता म्हणल्यार मागणें न्हू, पूण एक भरवोसो भावार्थाचो. देवाच्यो बासावण्यो वळखोवपाचो. देवान दिला तो भरवोसो आमकां फटयना. आनी हो जावन आसा एक भरवोसो देवान आमकां दिला. कितें करूंक? आमच्या तोंडान उच्चारूंक, आमी नियाळूंक आनी आमी तें पळोवंक. कितें घडटा पळय तें देखून देवान हो भाग्यांत पावलून पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां शिकोवन दवरलां. कितें तें? हो भरवोसो आमकां कित्याक? देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. आनी पयलो मोग एका देवाक सोत मानूंक. तो देवाक सोत मानना जाल्यार कोणाचो मोग कोत्तले आमी? हेका लागून सोत मानता देवाक. कितलीं जाणां म्हणटा सोत मानता देवाक म्हणून? प्रेज गॉड. थोड्या जाणांचे हात पासून दुखता, वयर सरोना. हांव पळयल्यार म्हाका दाखयनाकात तुमी देव वयर रावन पळयता. हांवें कितें कितें सांगलां तुमकां? तुमी देवाक ताळयो मारता जाल्यार वयर मारूंक जायो. आतां तुमी हात दाखयता जाल्यार देवाक वयर दाखोवंक जावो हात. हांव स्वता मानता देवाक. म्हाका खुशाल करूंक न्हय भयणांनी म्हाज्या. हांव खुशाल जायना तुमी हात दाखयले ना हात दाखयले. पूण हांव दुखी जाता जेन्ना हात दाखयना तेन्ना. कित्याक आमी तोंडान म्हणटा स्वत मानता देवाक, पूण देव खूंय आसा? देव स्वर्गार आसा. आनी तरी आसतना जेन्ना मोइसेसाक देव उलो मारतालो, आब्रामाक देव उलो मारतालो, जावं हे वडील आमचे हे हिरो संवसाराचे ते म्हणटाले हांगा आसा हांव सर्वेस्परा. आमकां केन्ना तेचे आतां फोटो दिश्टी पडटात. कितें कोत्ता ते? हात उबारून देवाक दाखयताले. आनी हात उबारप केन्ना कोत्ता खबर आमी? केन्ना हात कोत्ता उबारप? हां सांग, कोणें सांगलां? समर्पण कोत्ता. आनी जेन्ना मोइसेस हात उबारतालो देवाक समर्पण कोत्तालो तेन्ना इस्रायल परजा जिखताली. म्हण आमकां जिखोंक नाका. आमी समर्पण कोत्ता पूण करपाचें कांय दे नाका. हांव कितें कोत्ता तें हांव आनी म्हाकाच कळोंक जाय. दुसऱ्यान पळयल्यार म्हाका लज जाता. दुसऱ्यान पळयल्यार म्हाका लज जाता. लज आनी भिरांत म्हाज्या भयणांनी म्हाज्या भावांनी आमकां दोन तेंपां फाटीं काडटा. लजे नाकात, भियो नाकात. देवाक वाकाणूक. मनशा मुखार मान मेळत आमी मुखार वयता, पांय उखलता, आमी धांवता.
सांगता आमकां आयज बाय अनिता कोण आहा हिंगा अनिता म्हणून कोण ना बरें जालें कितें गायन म्हटलां गो तुवें तुका प्रायज मेळ्ळा मातशें स्टेजीर येवचें कितें वतलीं आमी ना मात्तुली कितें हाडपाक प्रायज हाडपाक पूण आयज समर्पण करूंक जेन्ना आमी देवाक समर्पण करता जाल्यार देवाची कृपा देवाची काकूट आमचेर देंवता आमकां खबर ना आमी फाटीं रावता बाय तूं म्हण गो तूं जाणा गो म्हण गो पंचार जावन वारो भायर सोदता काय दिसता आमी पंचार जावचे न्हू आमी कोण देवाची आमी कितें जावंक जाय कितें जावंक जाय आशिर्वादान भरलेली दुसऱ्याच्या जिवितान उजवाड हाडपाची उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय उजवाडान आमी फाटीं रावता काय फुडें वयता उजवाडान फाटीं रावता काय फुडें वयता पूण आमी वचना फुडें जाल्यार काडोवंक नाका आमकां खबर ना आमी खूं वचोंक जाय कशी चलोवंक जाय पळय ती आमी ह्या पावलांचीच वाट जाणा पूण आमच्या उतरांची आनी कोन्याची वाट जावंक जाय फुडें वचपाक हांव जें कितें उलयता तें हांवें करून दाखोवंक शिकोवंक जाय वय काय ना आयज हांव हिंगा उलयता जाल्यार आनी हांवें तें करूंक ना जाल्यार आयज देव म्हाका उडास करता तो उलोवपाक लायता तुवें धा जावं म्हाका गवाय दिली आतां कोर आनी दाखय म्हाका नाल्यार फुडले पाटी कितें तुजी कापणी आहा तुका लॉज आहा म्हाका लॉज जाल्ली जायी तुमकां लॉज जाल्ली जायी हिंगा येयल्यार तुमी शिकोवन पास जावपाक जायी जाल्यार पास जातले जाल्यार स्वत मानता देवाक पयलो गूट आमचो देवा बरें कितें जाता तुमचे कडेन देवा बरें कोणा कडेन जाता जेवू न्हय तुमी बाय जेवण बरें नासलें आयज जेवण नासलें बरें आसलें मागीर तोंडाक फोर्स ना तुमच्या प्रेज गॉड हालेलुया आं जेयल्या मरे कवता खूंय म्हाजें चुकलेलें दिसता म्हाका हांव उलयता तें तुमकां आयकोंक येयना आहलें सॉरी आं देव बरें करूं आतां उलयतलीं मरे स्वत मानता देवाक म्हणत बराबर स्वत मानता देवाक स्वर पदवेदार आनी पुरो जेजू क्रिस्ताक दोन नांवां घेतले आमी देवाचे आनी जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बसल्यार स्वत मानता उरलेलें तेजें काम सगलें देवाचें काम पदवेदार तो तेजी वाखाणणी आमी म्हटल्या पळय ती पूण हे वाखाणणीक दोन भाग आहा दोन नांवां आहा एक कोणाचें पयलें नांव कोणाचें देवाचें दुसरें नांव कोणाचें जेजूचें जेजू क्रिस्ताक स्वत मानता जेजू क्रिस्त कोण देवाचो पूत आनी मागीर आमी मदलो भाग घेता तो जल्मलो आनी कितें जालें आनी फिर आतां खंय खुर्सार मारलो तो मेलो आनी मागीर तो परत आयज आमी दिसता मरण आहा काय जिवन जाल्लीं आहा हांव नको हां आमी मेलेलीं आहा काय जितीं आसा कोरें जितीं आसा आतां म्हाका कळटलें तिसरो भाग खंय कमेस जाता स्वत मानता देवाक स्वत मानता जेजूक मागीर स्वत मानता कोणाक प्रेज गॉड आतां पवित्र आत्म्याक जर स्वत मानता जाल्यार आमी जितीं आसा पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगळें जिवीत मेळटा पळय काय ना नको जाल्यार शिकाय आयज हे भावार्थ ही भावार्थाची स्वता उरलेलें सगळें बदलूंक जाता पूण ही स्वता बदलची ना जेजूची शिकवण सोरान संवसार सोदतलो पूण म्हजीं उतरां सोडची ना भावार्थाची स्वता आसा ती सोडची ना जितलें तूं ती वापुरता
वापुत्ता आनी एक उतर उगडास कोत्ता जाल्यार तुका भावार्थ येता. आनी हेका आमी म्हणटात भावार्थाची उच्चारणी. म्हणटा काय ना? तुमी उचलल्या काय ना? कितले फावटी उचलल्या? जायते फावटी. हांव नको म्हणटा मेजूंक जाल्यार काय ना म्हणून. मिसाक गेल्यार उचलता काय ना? तेर्साक गेल्यार उचलता काय ना? लादीनी खंय गेल्यार ती उचलता काय ना? कोणाचें काजार जाल्यार उचलता काय ना? पण कितलीं जाणां उचारून उचारून शिकल्या? कितल्या जाणांनी तो भावार्थ तुमी इतले फावटी उचारून उचारून भावार्थ तुमकां येयला? कितलीं जाणां तेजे गूट जाणां शिकल्या तुमी? आयज हांव विचारता तुमचे कडेन, आनी तुमी नको जाल्यार हांव तुमकां पनिशमेंट करना, तुमकां फायनूय घालिना. पत्त्यान जाल्यार हांव तुमकां आनिकूय कितें शिकयता. स्वत मानता पवित्र आत्म्याक. आनी हो बाप पूत पवित्र आत्मो फकत कातोलीक पवित्र सभेक आसा. कोणाक आसा? जो कोण पवित्र स्नान घेता पळय तेका. पवित्र स्नान 2 गिन्सांचें आसा. एक उदकाचें आसा आनी एक देवाच्या उतराचें उचाळणेचें आसा. पवित्र पुस्तक शिकोवन आसा. उलयनाका मद्या. तुमकां पळयत जाल्यार म्हाजी नदर डिस्टर्ब जाता. कितें उलयता जाल्यार म्हाका कडेन उलयाय. विचारपाचें जाय म्हाका कडेन विचाराय. तुमी उलयत जाल्यार तुमी आयकोपाकूय चुकतलीं, कोण आयकता तेकाय सोडटलीं. हें जेजूनय शिकयलां. चावी तुमी घेवन गेले ते गेले, तुमी भितर सरोंक ना, पूण भितर सोदतल्याकूय भितर सरोंक दिवंक ना. तेच भशेन तुमी येयलीं ती येयलीं, आयकता तें आयकलीं, पूण मदें तुमी समजोंक ना जाल्यार दुसऱ्या कडेन विचारलें आनी दुसऱ्याकूय आडायलो आनी तुमी आडवोन पडलीं. दिसता तुमकां? हे भाशेन जावंक शकता? जाता. देखून समजोंक ना देखून जाल्यार ओगी रावाय, फुडली समजणी घेयाय आनी पोत्तून म्हाका कडेन विचाराय. तेन्ना 2 फावटी तर जालें जायत, तुकाय बऱ्याक पडटलें आनी कोणें आयकलां तेकाय बरी समजणी मेवतली. मेवची ना? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. कांय सांग म्हाका फकत कातोलीक सभा. आतां कातोलीक सभा खंयची? जो कोण देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर पाळटा, तीच देवाचीं भुरगीं आनी तीच कातोलीक पवित्र सभा. आमचे भाशेन डिवायड केलेली सभा न्हू. हांव तो, हांव ह्या धर्मान, हांव त्या धर्मान, आमचें सारकें, तेंचें सारकें ना, ती सारकें शिकयना, हितून कांय ना. आसा भावार्थाचे उचाळणेन. हे भावार्थाच्या उचलण्यान धाकल्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दिता. दिता काय दिना? बालदी म्हणटा आमी तेका. त्याच उचाळणेंतल्यान ती उचाळणी म्हणोंक शिकयता. मातशें व्हडलें जाल्या उपरांत तेका कोमयाव म्हण दिता. जेजू क्रिस्ताची ओळख दिता. आनी तीच शिकवण पोत्तून शिकयता आनी कितें थोडें मायज वाडयता आनी मागीर आमकां कन्फर्मेशन म्हण दिता, म्हळ्यार गॅरंटी. आमी कितें जाता मागीर? क्रिस्ताची कातोलीक पवित्र सभा एके वाटेन. दुसरे वाटेन अशें सांगता, आमकां पवित्र पुस्तक सांगता, देवाचें उतर जोवान दिलेलें स्नान तें उदकान दिलोलें. वय काय ना? पवित्र पुस्तक सांगता जोवान पवित्र स्नान दिलेलें तें उदकान दिलोलें. पूण जोवाच्या फाटल्यान कोण एकलो येता, तो तुमकां ओतम्यान आनी उज्यान दितलो. हें दुसरें स्नान. हें स्नान कोणाक? जे कोण धाकले हें घेवन क्रिस्तांव म्हणटा पळय तांकां, काय सगल्यांक? हे सगल्या जातीच्या लोकांक. जो कोण जेजू सोदता पळय त्या लोकांक, जो कोण देवाक स्वत मानता त्या लोकांक, जो कोण जेजू क्रिस्ताक स्वत मानता त्या लोकांक, जो कोण पवित्र आत्म्याक स्वत मानता त्या लोकांक. कसलें स्नान?
उतराचें आनी ओतम्यान आनी उज्यान. आनी ताका म्हणटा सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकतार. थिंगा सांगोंक ना फकत क्रिस्तांवांचो एकतार म्हूण. जो कोण देवाचे भिरांत देव आहा म्हूण सोदूंक भोंवता आनी एकठांय जाता, देवाचें उतर आयकून धांवून येता, ताका पवित्र स्नान मेळटा. देखून आमचे पवित्र सभेन आतां हिंगा तरी थोडोसो आहा, कोणी रावं नको, हिंदू लोक आहा. आनी हिंगा पवित्र स्नान घेतलेलो लोक आसा. आमचे आतां बाई आल्का आहा, जावं हांव वोकोता पळय ती आमचे एक म्हणटे सुजाता आसा, वो आनी कोण फामील आसा तेजी. तिणी धाकटें आसतना पवित्र स्नान उदकाचें घेवंक ना. घेतलां बाय तुमी? उदकान पवित्र स्नान घेयलां ना. तिणें डायरेक्ट उज्यान आनी ओतम्यांनी घेतलां. आनी तें जावन आसा पवित्र पुस्तकान घेतलां. आयज तुज्यान आनी म्हाज्यान अशें म्हणटा कशें घेतलें तिणी? कितें करून सॉरी कितें करून घेतलें? भावार्थान घेतलें. देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन, आयकोन आनी आयकोन, वाचून आनी वाचून देव तांचे लागीं उलयलो तेच्याच तोंडाच्या उतरांनी. आनी तिणी देवाक भास दिली, हांव देवाचें उतर परगट्टलें, हांव देवाचें उतर उलयतलें. आनी तिणी दुसऱ्याक तेका सांगोंक सुरू केलें. आनी ही जेजूची शिकवण जेन्ना जेजू जिवन जावन आपोस्तलां मदें येयलो आनी तेन्ना तेणें सांगलें आनी शिकयलें, देवान म्हाका स्वर्गाचेर आनी संवसाराचेर सगलो अधिकार आतां जेजून कोणाक दिलो? आमकां म्हणल्यार कोणाक? जो कोण जेजूक स्वत मानता तेका. आयज ह्या भाव भयणांनी आमच्या जेजूक स्वत मानलें, हो अधिकार तांकां मेवलो. आनी देखून आयज ती फुडें सरली. आमी जायत्या पयलीं आसलोलीं ती निमाणी जालीं. कित्याक अधिकार आमी घेवंक ना आनी आजुनूय आमी घेयना. पवित्र पुस्तक वाचिना. ती भावार्थाची स्वता कितें ती सोदून काडना, ती वळखना. पत्त्यान जाल्यार आमी देवाक राग हाडटा तसली स्वताक सोदता. ती तेर्स कोत्ता, तें आनी कितें कोत्ता, तें मिसाक वयता. आनी म्हाज्या भावा आनी भयणी, तेजी जोडटी करूंक तूं आनी हांव कोण? जेजू देखून जोडटी करिना असल्याची. तो म्हणटा जोडटी करूंक कोण एकलो आसा? तुज्यान जेजू करून नाल्यार तुज्यान म्हाज्यान करूंक जाता? ती जेजूचेर स्वत मानता. हें एक पवित्र स्नान आमकां भावार्थाचें. देखून स्वत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक, क्रिस्ताचे सभेक. कोणाचे सभेक? क्रिस्ताचे सभेक. धर्माचे सभेक न्हू. आमी धर्मान ना. जेजू धर्मान येवंक ना. जेजू येयला एकवटान आनी मोगान. कित्यान येयला? जेजू धर्मान येवंक ना, एकवटान आनी मोगान येयला. आनी हो एकवट आनी मोग आयज जेजू आमचे लागीं मागता. तुमी म्हज्यान एकठांय जाल्यात पळयात ह्या स्नानाचो फोड कसो मेवता तो. तुमी म्हज्यान एकठांय जाल्यात जाल्यार हांव तुमच्या सांगाताक नको. तुमी कोण समजिना जमेता? आयकोंक बरें दिसना? नाजाल्यार हांव बेश्टो रावलो दिसता म्हाका आयज सांजचो. उलयता हे काय उलयनाय? तुमी दोग तीग जाण म्हज्यान एकठांय जाल्यात जाल्यार जेजू कितें सांगता? जेजू आमच्या सांगाताक आसा म्हूण सांगता. आनी जेजू आमच्या सांगाताक आहा म्हूण आमी जाणान जाल्यार, आमी एकठांय जाल्यार आनी ही भासावणेक आमी स्वत मानता जाल्यार आमकां एक स्नान मेळटा. आनी हें स्नान कसलें? एकवटाचें. जेजूचें
जिवीत जेजूच्या आवडण्याचें. जेजू येयलो संवसारान आमकां एकठांय करूंक, आमी एकठांय जाता आनी जेजूक खुशाल कोत्ता. कोणाच्यान एकठांय जाले आमी गा? आमी जाणा म्हणून आमी नको जावन आमी सोदतात, आमी तें उजार करिनात. ही जेजूची बासावणी भावार्थाच्या उचाळणेक लागू जाता. देखून जेजू एकवट आनी मोग ना तिका कोण एकठांय जाता? फाल्यां म्हाजे भावाचें चेडवाचें वो चेड्याचें काजार आहा, पूण म्हाका आनी भावाक एकामेकाक मोग ना. पयस रावले आमी, दुस्मान जाले आमी. आनी म्हाका आपोवणें धाडलां भावाच्या चेडवान, हांव वयतां थिंगा, तेजो पायज म्हाका कडेन उलयना, वो तेजी माईज म्हाका जाप करना, हांव कित्याक वचूं? हांव कोणाचो कायदो मोडटां? क्रिस्ताचो कायदो मोडटा. कित्याक तें सांगता तुमकां. मातेवाचो शिव वर्तमान 5:20-40 वड वाच. आनी सगळे आमच्या मनशाच्या जिवितान असले कायदे आमी बांदून दवरता आनी हेका लागून आमी काडूकी जिवितान जियेतात. प्रेज द लॉर्ड. वाच बाय. मॅथ्यू 5:43. 40:3. ऐका आतां बरे भाशेन कोणाक बायबल आतां उतको करात आनी तेजेर नदर घालात. तुज्या पेल्याचो मोग कोत्तलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो देव दोत्तलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. प्रेज द लॉर्ड. कितें आयकलां? दुस्मानाचो दुयेस कोत्तलो हें सांगलेलें आयकलां. केन्ना सांगलोलें काय हें? उलयनासतना, सांगनासतना हिंगा पवित्र पुस्तकार तें बरोवंक ना. पवित्र पुस्तक कोणें बरयलां? पवित्र आत्म्याच्या आदारान बरयलां, पवित्र आत्म्यान बरयलां, मनशाक गिन्यान दिलां. आनी आतां तें पवित्र आत्म्याचें कितें सांगता? अशें तुवें सांगलेलें आयकलां. कित्याक अशें सादी सांगलोलें आसलें. जेन्ना दाविदाक पात्शा केलो, राजा केलो, तेन्ना दाविदाक सांगलें दुस्मानाचो नाश कर म्हूण. सांगलां? केन्ना सांगलें? जेजू येवच्या आदी काय जेजू येवच्या पयलीं? आं, हें पवित्रांत बरयल्लें आसा. फेलिस्तिनांक काबार कर, ती म्हजी परजो न्हू. दाविदाक विचून काडलो आनी देव सांगता म्हज्या काळजा सारको जेसूचो पूत दावीद म्हाका मेळ्ळा, तो सगल्यो म्हज्यो खुशी पाळटलो. त्या काळार पासून देवाक ह्या मनशा कुडाचो राग आसलो. जो देवाचें आयकना तेजो राग आसलो देवाक. आनी तेका लागून ह्या रागान भरलेल्या वो ह्या दुसऱ्या मनशाक देवाचो आयकना त्या मनशाचो नाश करचो म्हणून देवाची येवजण आसलोली. आनी येवजण पुरी जावंक ना. दावीद पात्शा कडेन जावंक ना. पत्तेन जाल्यार ताच्या घराब्यान तेंच्याच फामिली भितर फूट पडोन एकामेकाचे दुस्मान जावन दावीद पात्शाचे पूत दावीद पात्शाचे राड जाले आनी तेच्या पुतांनीच तेच्या एकल्या भावाचो घात घेतलो. देवाची मांडणी मनशांनी फिसकटोन उडयली. तेन्ना देव मनशाच्या रुपान जेजू आयलो. आतां जेजू नवो करार शिकोण कोत्ता. जेजू जिवीत बदलता आनी मागता आतां जिवीत बदलात, देवाचें राज जातलें. आमकां कोणें जिवीत बदलूंक जातलें? कशें जातलें? देवाचें आतांचें उतर शिकोवन
न्यू टेस्टमेंट, नवो कोरार, जिवीत बदलपाचो. आदी सांगलोलें तुमी आयकलां. कितें सांगलां थिंगा? वाच गो बाय तें. आदी सांगलोलें तुमी तुज्या पेल्याचो मोग कोत्तलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो देव दोत्तलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. आतां आयकलां तें कोत्तलीं तुमी काय आतां जेजू सांगता तें कोत्तलीं? आनी हिंगा दाखोवन हिंगा आमकां दाखोवन दिता हें बावडताचें स्वत कितें पळय तें आतां. मागीर वाच आतां. पूण हांव तुमकां सांगतां. हो हांव म्हणटा तो कोण? म्हूण जेजू आमकां सांगता. कितें सांगता? तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. हें आनी कितें रे? हें जावं येता? बाबा तुमचे कडेन जातलें दुस्मानाचो मोग करूंक? बाबा रमेश तूं हा मरे जातलें? जायना. हां, जरी तर स्वता मानता बाबार्थाची उच्चारणी जर हांव पाळटां जाल्यार देवान सांगलां त्या उतराक हांव मान दितां तेन्ना जाता. तुमच्या दुस्मानाचो तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनीक तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. प्रेज गॉड. आमी मागणें कोणा पासत कोत्ता? म्हाजे पासत माग आं. म्हाका मागण्यान दवर आं. आवय बोंबाबड्याचें कितलें बरें गो बाय तें भुरगें. पूण सारकें त्रासां पडलां. तें घोव मेळ्ळो मुगो बेबदो मेळ्ळा. आतां तेणें मागूं लायलां आपल्या पासत. आतां कितें मागता तेका आमी? कितें मागतलीं? कितें मागतलीं? नोक तुमी 2 उतरांचो अनुभव घे. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. तुमकां पिडापीड दिता ताच्या पासत मागात. आतां म्हजी धूव आनी म्हजे धुवेक घरकार मेळ्ळा, तो पाडो मेळ्ळा. आतां कितें कोत्तलो हांव? हांव म्हाज्या धुवेचो मोग कोत्तलो काय ना? आपूण तें कोणूय कोत्तलो. पूण म्हजो धुवेक घोव मेळ्ळा वो म्हाका जावंय मेळ्ळा, हांव ताका शिराप घालतलो. घालचो ना? घालचो ना? तुमी घालची ना? फुटी मारल्यो तुमी म्हाका. तुमी म्हाका फुटी मारता आनी देवाक फुटी मारल्यो. घालची ना म्हूण सांगून. बरें तो शिराप सोड. राग येवची ना? राग येयल्यार कसो काबार करतलीं आमी? कितें तरी वायट उलयतलीं न्हू? आं? आगो बाय तें मोनांतल्यान घातलें नाजाल्यार आनी व्हाळांतल्यान घातलें. पूण घातलें तें घातलें न्हू. देवाची राट गेली न्हू. हांव तें सांगूंक सोदतां न्हू, तें इसकुटांक सोदतां तुमकां. फटी मारनाकात. तुमी तो लिपयता जाल्यार तुमी चुकतलीं. हांव तें बंद करतलों. सायबा ती शिराप घालिना. आमी सगळीं बरीं भुरगीं. हे भाशेन हांवें मागणें करचें पडलें देवाक. म्हाका गरज ना तेका गरज ना शिकपाची आनी म्हाकाय गरज ना शिकोवपाची. कित्याक शिकोवया तांकां? अशें जावचें ना तें. तुमकां शिकोवंक जाय जाल्यार स्वत उलोवंक जाय. तुमच्या जिवितांत कितें घडटा तें वो कितें घडोवन चालू आहा पळय तें. तेका लागून पयलें म्हणलां मन बदलात. देवाचें राज लागीं आसा. मनाची नवसळणी जाल्या शिवाय आमकां देवाच्या उतराची नवसळणी मेवची ना. आनी हिंगा देवाचें उतर सांगता आदीं सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कोत्तलो आनी दुस्मानाचो द्वेश कोत्तलो. पूण हांव तुमकां सांगतां तुमच्या दुस्मानाचो मोग कराय आनी तुमकां पिडापीड दिता तेज्या पासत मागणें करात. कोण कबूल आसपाचो ना.
दुस्माना पासत मागणेक अदीक करून चडशे मागणे देव बेगीन आयकता आमी दिंबयेर पडून मागणें करीत जाल्यार. आमचे गरजेक पावत जाल्यार आमी कशेय भाशेन दिंबयेर पडटा. पडटा काय पडना? आमच्या पासत मागणें करूंक, म्हाज्या पासत, म्हाज्या भुरग्या पासत, म्हाज्या आनी कित्या पासत, म्हाजे गरजे पासत कितेंय जावं सायबा आनी रडोंक उमाड आनी दुकां गोवन आनी कितें करून आमी मागणें कोत्ता. देवाक तें मागणें जाय काय आमचें दुखाचें मागणें जाय काय? आमकां दुसऱ्याच्या पासत मागणें करूंक जाय थिंगा. कोणा पासत? पिडापीड दिता तेज्या पासत. उदाहरण हांवें तेंच घेतलां आमच्या जावयां पासत, नाजाल्यार सुने पासत. बरें आतां आवयशान तें एकदम बेस्ट मरे उदाहरण लागीं उत्ता. सासूमाय आनी सून चालूच आसता जगांत. सून पिडापीड दिता जाल्यार सासूमायन कितें करचें पडलें? सुने पासत मागचें पडलें. सासूमाय पिडापीड दिता जाल्यार सुनेन कितें आमचें करचें पडलें? आनी कांय बरें मागणें न्हू आमी कोत्ता तें सगल्याच्या गांवार घालता. ती वसली, ती तोसली, ती कुसलेली, ती बरी न्हू, फुटक्या आनी कसली, हें तें काय बरो बूक वाचता आमी. बरें मागणें आमचें न्हू. कित्याक आमी मागणें करूंक नको देखून तें कोत्तात. पूण जेजू मागणें करूंक शिकयता. लोकाच्या शिव वर्तमानान 11-20 वरान थँक्यू जीसस. तेराई वड 11 वड 13. तुम्ही वायटोवी जावन तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार पुरो. आमची भुरगीं म्हणल्यार आमचे हाकेंत आसता. आमकां आवय बापूय म्हणटा वो आमकां चड मोलादीक चड मोलाची पळय ती आमची भुरगीं. आनी ताका आमी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात. चुकल्यार भोगसूंक जाणात. सगल्यांच्यान बरी वस्त खंयची? आमच्या भुरग्यान चुकलें जाल्यार आमी ताका तें भुरगें तें. पूण शेजाऱ्याच्या भुरग्यान तीच चूक केली जाल्यार तो रेडो ना जाल्यार तें रेडूक. पळय आतां आमचें अंतर कितलो आहा पळय तो. आनी हें कित्याक घडटा तें फुडें आमकां मेवतलें. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दिवंक आमच्या भुरग्यांक जाणा आमी. पूण दुसऱ्याच्या भुरग्यांक कितें दितलें जाल्यार आमी शिंकोंक पडटा कितें दिवचें पळय तें. वाच फुडें. त्यावून कितलो अदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. प्रेज गॉड. कोणा कडेन मागोवंक शिकयता आमकां? कितें मागोवंक शिकयता? पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो म्हणल्यार कितें? देवाचें उतर, देवाच्या उतराची जाणवाय, देवाच्या उतराची बूद, देवाच्या उतराची समजिकाय. इसायास प्रवादी 22:11. पळयात देव कसलो आत्मो दिता तो मागीर. पवित्र आत्मो म्हणल्यार कितें आनी कशें. हांव पळय ते पवित्र आत्म्याचे सगळे गूट हिंगा गुंतलेले आसा. 11 वा पयलो सान वाच. जेसेच्या मुलाक एक कोंबरी फुटलोली. ताच्या पाळांतलो उपजून एक रोपो फळां दितलो. ताचेर देंवतलो सर्वेस्पराचो आत्मो. प्रेज गॉड. कोणाचो आत्मो? देवाचो आत्मो. कोणाचेर देंवतलो तो?
मनशाचेर. जेशेचें मूळ जावन आसा, जेशे जावन आसा दाविदाचो बापूय. जेशे जावन आसा दाविदाचो बापूय. आनी हो दाविदाचो पूत देवाक मानवलो आनी देवान ताका येदें व्हडलें देणें दिलें. आपल्या काळजाचो सारको दावीद म्हाका मेळ्ळा आनी सगल्यो म्हज्यो खुश्यो तो पाळटलो. आतां देवान आपलो अधिकार दाविदाक दिलो. देखून जेजूक आमी तें नांव दिता, दाविदाचे पुता म्हजी काकलूत कर म्हणटा तुमी. पवित्र पुस्तक सांगता जेन्ना एक कडकार आसलो, एक 2 कुड्डे आसले, ते व्हडल्यान बोब मारताले, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, वो जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. कोण रे? काय तुजो फोन रिंग जाता? फोन आहा थिंगा? रिंग जाता? प्लीज कोणाचो फोन आहा जाल्यार मातसो सायलन्स कराय, कित्याक कॉल मेळ्ळा तुमकां कळटलें मागीर. तेन्ना रिंग जाता जाल्यार आमी डिस्टर्ब जाता, आतां कांय जायना. सायलन्स आसा जाल्यार तुमी डिस्टर्ब जाता, मातसो वेळ जातलो, पूण मागीर तुमकां तो फोन घेवन विचारूंक वो कितें काम आहा जाल्यार तुमकां त्या फोनाचेर कळटलें. फोन बंद करून नाकाय, स्विच ऑफ करून नाकाय, सायलन्स दवराय. तो कोणाक डिस्टर्ब जावचो ना. वाचबाय. ताचेर देंवतलो सर्वेस्पराचो आत्मो, जाणवायेचो. पयलो कसलो आत्मो? जाणवायेचो. जाणवाय मनशाक गरजेची, आनी ही जाणवाय दाविदाच्या पुतान मागली देवा कडेन. आतां ती जाणवाय आमकां सगल्यांक लागू जाली. ही जेजू येवच्या आदीं पन्नेकोराक देवान हे जाणवाय येवची जायते प्रवादी वेंचून काडले. जायत्या प्रवाद्यांक देवान जाणवाय दिल्ली. तो पवित्र आत्मो. तो कोण? पवित्र आत्मो, जाणवायेचो आत्मो. मागीर दुसरो जाणवायेचो आनीक विवेकाचो आत्मो. कसलो? विवेकाचो. हां, विवेक, युनीक. विवेक म्हणल्यार युनीक. जें कितें जायना, घडना, आज जावचोच ना, पूण अकस्मात तें जाता. आनी हांवें चिंतूंकूच ना, हांवें तें करूंक ना. कोणें केलें? विवेकाच्या आत्म्यांनी केलें. हो दुसरो भाग. मागीर बुद्धीचो आनीक पदवेचो आत्मो. बूद. हांव म्हणटा अरे शाणो तो, हां, बुदवंत मरे तो. कोण बुदवंत? तो बुदवंत न्हू, तेच्या भितर आहा तो आत्मो बुदवंत. मागीर सर्वेस्पराची वळख आनीक भोक्ती दिता तो आत्मो. हो बुदवंत कोणाचो आत्मो? देवाची वळख दिता. आमकां कितल्या जाणांक देवाची वळख आसा? आनी देवाची वळख कोण दिता? देवाचें उतर दिता. सुरवातेक आमी म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार रचच्या आदीं उतर आसलें, उतर देवा सभेलें, उतर देव आसलें. आनी हें उतर तर आमी शिंगता शिंगता नियाळटा आनी तें मेडिटेट करता, तपासून पळयता जाल्यार जरूर आमकां तो आत्मो आदार दिता. मागीर त्या फुडें सर्वेस्पराची भोक्ती ताचो स्वास. आतां सरस्वतीची भोक्ती म्हळ्यार कितें? स्वास म्हळ्यार आत्मो. हो स्वास जावन आसा आत्मो. आनी एक गूण आमच्या भितर आहा तेन्नाच आमी पवित्र आत्मो देवा कडेन मागतोक आमकां पदवी मेळटा. देखून देव सांगता, तुवें बापा लागीं पवित्र आत्मो मागल्यार दिवचो ना.
कित्याक जेजू वेगळो न्हू. जेजू सांगला हांव आनी बाप एक. जोहांचो शिवोर्त म्हण 10-20 वोड, तिसरी वोड 30 वोड. आतां हिंगा सोर जेजूच वो देवूच आमकां शिकयता पवित्र आत्मो मागोवंक. शिकयता काय ना? प्रेज गॉड. आतां उदाहरण दिता. 2 हारशे अशें जायते गिन्सांनी आसा काय ना? हारशे कितले गिन्सांनी आहा? नको तुमी? ग्लास रे ग्लास. कितले जायते गिन्सांचे आहा न्हू. थोडे प्रिंटेड आहा, थोडे आनी कसले आसा, थोडे कलर आसा. म्हणजे तुला एक आरसो आहा लुकींग ग्लास, रिफ्लेक्शन. कसलो आरसो? लुकींग ग्लास. आमी तेका पळोवन आमचें कितें करता आमी? फेर एंड केअर, लिपस्टीक जावं आनी हें आनी तें, आनी त्या हारश्यान पळोवन मिडयो मारता आमी. आनी हे चड 90% आमचे बायलो उजार कोत्ता, 10% दादले. आं सॉरी कितें म्हणलो? सॉरी म्हाका आयकीना. बाबा हांवें सांगलें तुवें आयकोंक ना. पूण थोडे जायते दादले आसा लिपस्टीक उजार कोत्ता, जे तियात्रान नाटकां कोत्ता पळय ते. कोण ना म्हूण सांगोंक जायना तुज्यान. ते बायलो जाता दादले आहा ते. पळोवंक जाल्यार आपल्याचें ओंठ पिडे कितें जालें जाल्यार ते लिपस्टीक करून आनी कितें कोत्ता, दुसरे भाशेन जाता. जायना मागीर ते संवसाराचीं नाटकां न्हू. ना म्हणलेलें कांय ना, सगलें आसा. आनी तितून गुन्यांवकार एक हांव आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कितें वाचताले आमी? 2 हारश्यांची खबर. एक हारसो रुपणें पळोवपाचो, आमकां खंय दाग पडला, खंय कितें जालां आनी कितें, तो हारसो. आनी एक हारसो आसा मॅग्निफायड म्हणटा इंग्लिशीन, हांव नको कोंकणीन कितें म्हणटा तो. आं बारीक खातें व्हडलें करपाक 2 हारशे आहा. ते भाशेन हांव म्हजें जिवीत मॅग्निफायड कोत्ता काय दुसऱ्याचें जिवीत मॅग्निफाय कोत्ता? तेणें केलां येदेशें, हांव केदें कोत्ता? कोण सांगलें म्हाका, जाण रे वास्को मामा थिंग चोर आसलोलो. खूंय आसलो? थिंग मरे तुमचे कुशीक. तो थिंगा रावलोलो. म्हाका तेणें सांगलां, हांवें कांय पळोवंक ना, हांवें वता आयकोलां सांगलोलें. फाल्यां कोणूय ते वटेन येयला, हांव ताका सांगता, जाण मरे कायतान चोर घरांतल्यान भितरल्यान गेलो मरे. कितें केलें काय? आतां तेंचेर कितें उणी जालें जाल्यार कितें केलें? समज हांवें काडून कुशीन दवरलें, बायलेन हाडलेलें. आतां बायल सोदूंक गेली, बायलेक मेळोंक ना. बायलेन आयकोलां हांवें सांगलें तें कितें म्हणून, चोर घरांतल्यान गेला. बायल कितें सांगतली? येलें चोरून येलें, चोरान येलें. कितें केलें? मॅग्निफाय केलें. येदेशें जाल्यार बरो आमी येदी कोत्ताय. ताका लागून आमचें रूप आमी त्या हारशान पळयताय, पूण आमी ओत्मीक हारशान पळयनाय. जाकोबाच्या बुकान आमकां मेवता, देवाच्या उतरान हें भायलें रूप तपासूंक न्हय, देवाचें उतरान आसा एक हारसो तुज्यो कन्यो तपासूंक. कितलें सोत आनी कितलें फोट आहा पळय तें. आनी हेका लागून जेन्ना हिंगासर शिकयता
तुज्या दुस्मानाचो मोग कोर आनीक तुका पिडापीड दिता पासो मागणें कोर. कोण सांगता? जेजू शिकयता. आनी सकाळींसान आमी आतां जेजूचीच खबर शिकता. हांवें तेंच उतर कंटिन्यू केलां. तेंच उतर तुमच्या मुखार दवरलां. आमी येता आसतना सगळीं काय येयलें शिकोवंक वयता म्हूण कोण येवंक ना. आमी मागण्या घेयल्या. कित्याक येयल्या? मागण्या घेयल्या. म्हाका सोत वचोसतना हात घालून सांगा, आमकां सगल्यांक कोण ना कोण दुस्मान आहाच, कोणाचो राग आसाच, पूण कोण एकल्यान तरी तेच्या पासत मागलां? कोण एकल्यान तरी तेच्या पासत मागलां? म्हाका हुशाल करूंक मागना, सांगनाकात तुमच्या होतोसकोनानसान. जाल्यार तूं कोणें मागला म्हणटा तो ह्या देवाच्या उतरा वरवीं जैत येवन तुज्या जिवितांत केन्नाच कसले वायट टावण्यो येवची ना, कित्याक तुवें देवाचें उतर पाळलां. कोण देवाचो आयकोता आनी पाळटा आनी जर तुवें फट मारल्या जाल्यार तुका त्या उतराचो परिणामूय फारीक करचो पडटलो. तेंय सांगता. हिंगा जेजू शिकयता तें बेश्टें न्हू. हेका दोनूय वाटेनी आसा, बरें आनी वायट. आनी तें फकत तुज्या आनी म्हाज्या सोबेंच आसा. मन बदल देवाच्या राज लागीं आसा. जर तुवें मागलां जाल्यार जरूर तेका लागून देवान तुजेर आशिर्वाद घातला. देखून जेजून सांगलां तुका पिडापीड दितल्या पासत माग. आनी कितें मागलां? कोण सांगलां? वय म्हणलां तेणें. तेजे पासून कितें मागलां? म्हाका आनी पिडापीड दिनाका देवा, ताका बेगीन व्हर. प्रेज गॉड. ना म्हाका अशें दिसलें मागलें जायत, पूण कितें सायबा आनी म्हाका पिडापीड नाका, पुरो तेणें पिडापीड दिली ताका बेगीन व्हर. तेज्या पासो पवित्र आत्मो मागात. हिंगा तो थिंगा बरयला, बरी जाणवाय, बरें गिन्यान, बरी बूद, बरी समजीकाय, बरी दया, बरी काकूट. आनी ताका ती केन्ना मेवतली जाणा तुमी? जेन्ना तो म्हाका दुस्मान म्हणून लेखता. ताका म्हाजी नदर नाका, पूण हांव दुसऱ्याक सांगता, दुसऱ्याक शिकयता, बाबा जावं जाता जाल्यार ताका मजत कर, जाता जाल्यार ताका आदार कर. कितें हांव तुका तुकोच घडटा जाल्यार हांव तुका दितां, म्हाजें म्हूण सांगनाका, पूण तुजें म्हूण तूं ताका पावय. समजता? तेन्ना आमी तेज्या पासत मागता आनी तो स्विकार करता. पूण जायत्या काळा उपरांत तो तिसरो मनीस त्या मनशाक सांगता, तूं जाणाय तो दुस्मान म्हणटा तूं, तेणें तुज्या पासत कितें केलां ती खबर आहा तुका? तेज्यान तुका पळोवंक जायनासलें. आनी एकूच उतर तो आयकोता जायत जाल्यार हांव जाणा तो धवो फुटलेलो म्हणून, ताका म्हाजें बरें जालेलें नाका म्हणून. पूण सगळें उतरां आयकलीं जाल्यार आरे बाबा तशें म्हणनाका, ताका जाय जाल्यार तुजें बरें जावपाक. देखून तुका तेणें मजत केल्या ती म्हाकोडल्यान केल्या. तेणें म्हाका सांगूंक ना तुका सांग म्हणून, पूण एका दिसाक केलां पळय तें केन्ना लिपोवन रावचें ना, तें वयर सरतलें. बरें केलां तें लिपोवन रावता? जेजून शिकयलां, दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शार केन्ना लिपोवन उरचें ना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोण दिवो पेटयना. तेंच हांवें तुज्या पासत बरेंपण केलां तें लिपोवन करूंक ना. देव ताका फुडें व्हरोन उजवाडाक दवरता आनी एका ना एका दिसाक त्या जिवितान बरें केलां पळय तें वयर सरता. पूण देवाचो आदार वो देवाचो आशिर्वाद तुजेर देंवत रावता. कित्याक लागून? ह्या उतराक लागून. पोत्तून वाच ती 40 वड पोत्तून वाच. तुज्या पेल्याचो
मोग कोत्तलोय बरे भाशेन मांडून घेयात, शिकोन घेयात. मांडून म्हळ्यार शिकोन घेयात. आनी तुमच्या जिवितान असलें कितें आहा जाल्यार तें बोल्दी करूंक वावरात. असलें म्हाज्या जिवितान जायतें आसलेलें. कित्याक हांवें तुमकां सांगलां हांव कसलो तो. FIL नाल, उकोल तें दुकोल, ओट 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 डो. म्हाका आनी कांय पडोंक नासलें. पूण आतां ना. आतां कितेंय कोत्तलो जाल्यार 10 पावटी चिंता हांव. खंय कितें वयतलो जाल्यार 2 पावटी पयलो चिंता. एका देवराक एका वराक बसून भायर स्वच्छता दिवन एका वराक फुडें बसून आनीक चिंता. पूण जरी तो देवाच्या उतराचें देवाच्या मोगाचें जाय तें हांव चिंतिना. तें देवातान येयलां जाल्यार तेंय हांव चिंतिना. 2 वस्तू आहा देवाच्यो पयल्यो चिंतनासतना करपाच्यो. दियात आनी तुमकां देव दितलो. आनी जरी तूं ते देवाचे गरजेक ते कित्याक कामाक तसल्या जाल्यार हांव म्हजें बोलोस पयलें पळयना. जें कितें म्हजें आसा बोल्सान तें म्हाजें न्हू, तें देवाचें. आनी म्हाजो देव कोण? म्हाजो देव जो कोण म्हाज्या सांगाताक म्हाज्या दोळ्या मुखार देव त्या मनशाची वस्कोताय दाखयता तो म्हजो देव. हें देव म्हाका शिकयता. तें म्हाजे फुडें दाखयता तुमकां. वाच. तुज्या पेल्याचो मोग कोत्तलोय आनीक तुज्या दुस्मानाचो देव दोत्तलोय. अशें सांगलोलें तुमी आयकोलां. पूण हांव तुमकां सांगतां. आयको येता तुमकां? आयकाय जेजू सांगता तुमकां, हांव उलयना. वाच. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनीक तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातोल्यात. प्रेज गॉड. कोणाची भुरगीं जाता तुमी? कोणाची भुरगीं म्हणटा तुमी? देवाची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं जावंक ना. आमी संवसारान मनशाची भुरगीं आसा. पूण जेन्ना ह्यो कन्यो कोत्तली, ही आमी पाळटली, तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जातलीं. हांव प्रिचर जालो, हांव आनी कोण जालो, हांव देवाचो भुरगो जावंक ना. जो पर्यंत ह्यो कन्यो हांवें म्हज्या जिवितान आपणावंक ना आनी पाडूंक ना. तुमी जातलीं पाडनासतना? तुमी जातलीं आपणायनासतना? ना. म्हणून आमकां देवाची भुरगीं जावंक जायी. आनी जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमकां देवाच्या राज्यान जागो आहा. कोणाक स्वर्गार वचोंक नाका? आतां वयर काडाय पळोवया. सगल्यांक जाय. तर कितें करचें पडलें? आमी देवाची भुरगीं जावची पडलीं. आतां कशीं जाता पळोवया. मातयेचो शिवर्तमान 25-26 वर. (35) 25 chapter and verse number 35 सन मोदें वाचया. कित्याक हांव भुकेलो आनीक तुमी म्हाका जेवूंक वाडले. हांव तानेलो आनीक तुमी म्हाका पिवूंक दिले. हांव वाटसूर कसो आयलो आनीक तुमी म्हाका बिराड दिले. हांव विंगळो आसलो आनीक तुमी म्हाका न्हेसूंक दिले. पिडेंत आसलो आनीक तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकोणीत आसलो आनीक तुमी म्हाका भेट दिली. प्रेज गॉड. मागीर फुडें वच. त्या वेळार प्रमाणीक मनशां
ताका जबाब करून विचारतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो पळोवन जेवूंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवूंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका वाटसूर कसो पळोवन बिराड दिले. वाच. कित्याक? आमगेर बिराड दिलें, बिराड दिले. मागीर विंगलो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनीक तूं पिडयेंत वो बोणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें हांव, आनीक जाप दिवन राजा तांकां म्हणटलो, हांव तुमकां सोत सांगता. कितें सांगता? आतां ह्यो कन्या कोण कोत्ता? कान उगडेवन आयकात. देव तुमकोण स्वत उलयता. हो राजा कोण? जेजू. राजांचो राजा, देवाचो देव, दोनयाचो दोनी. पूण हो कितें सांगता आयकात. हांव तुमकां सोत सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी देवाक सोदूंक भोंवता न्हू. सोदूंक भोंवन आमी देवाक दिवपाक खूंय बरें देवस्पण आहा, खूंयचें बरें नोयेन जाता, खूंय बरो रितीर जाता, खूंय आनी कितें जाता, आमी देवाक सांगा. देव खूंय आहा? देव आमकां सोदूंक भोंवता. कोणाच्या रुपान? एका भिकाराच्या रुपान. बाबा 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 दी रे बाबा. आनी आमी ताका धांवडायता. तो कितें म्हणटा? ते म्हाका धांवडायलो. केन्नाय देरांत एक भुकेलो एक विंगडो येता आनी तो कितें कितें येता आनी आमी ताकाय धांवडायता. देव म्हणटा आपणाक धांवडायलो. म्हाज्या जिविताची काणी सांगता. हांव आयज तरी हांव उबो आहा जाल्यार एका 70 वर्सांच्या मनशान हो आशिर्वाद दिलो म्हाका. जेन्ना म्हाका 50 आनी 5 वर्सां आसतलीं, हो चोडल्यार 60 हेज्या वयर ना, हांव नेवच तेन्ना ह्या ग्रुपान ह्या आमच्या भावाच्या सांगाताक हांव भितर सरलोलो आनी हांव शिकलोलो ह्या भावा कडल्यान, दियात आनी तुमकां देव दितलो. आयज पर्यंत ही भासावणी म्हाज्या भितर इगलोली आसा. आतां ती जायती डायवर्ट जाल्या, दुसरे दुसरे भाशेन आमी शिकल्या, व्हडले व्हडले कितें शिकल्या. पूण तेन्ना पयलीं तितलीच. आनी त्या काळांतल्यान ही भासावणी म्हाका लागलेली आनी तेन्ना हांव डेली मिसाक वयतालो. वयतालो मिसाक. आनी आमच्या इगोर्जेच्या देरान चडशे भिकारी आसताय. हांव नको तुमचे देरांत हाय जाले इगोर्जेच्या, पूण चडशे आमकां भिकारी कोण मिसाक वयताय न्हू, ताका भिकारी चडशे खंय मेवता? इगोर्जेच्या देरान. आयताराचे येता ते आपसुवार्थीपणान येता. कित्याक तर जायतो लोक आसता आयताराचो आनी ताका आसता जायत्या लोकां मदीं कोण थोड्याक तरी म्हाजे चुचुरे दिसतले, म्हाका कितें मेवतलें. पूण डेली येता, थिंगासर रावता, थोडोच लोक आसता मेवले ना मेवले. कोणें दिलें जाल्यार म्हाजी काकूच जातली. हे भशेन करून हेरा दिसाच्या मिसाक येता. कित्याक हेरा दिसा मिसाक चड लोक आसना, आसता पूण थिंगासर 3 जाण भिकारी बसताले आमच्या इगोर्जेच्या देरान. आनी हांव डेली मिसाक वयतालो, एक दीस चुकय नासतना. म्हाजी नदर त्या भिकाऱ्यांचेर गेली आनी ते भिकारे 3गूय जाण मेळ्यांक वस्तां घालून आसलेले. हांव तेच्या फुड्यान गेलो. हांव बरो न्हेसलोलो आसलो. म्हाका म्हाज्या न्हेसपाचें व्हडपण दिसूंक ना, ना म्हण तेंची म्हाका लजूय दिसूंक ना. हांव तेंच्या मदें बसलो आनी ते कडेन एक एकले कडेन तेच्या जिविताची कथा ही चालली. एक एकल्यान एक एका गिन्साची कथा म्हाका सांगली. म्हाका संवय आयज पासून हांव बेश्टें कोणाकूय बीक दिना.
हांव कोणाकूय बेश्टो जिवितान कोणाच्या सोडना, केन्नाय चुकोन दिली जाल्यार. पूण चडशी हांव मनशाची इंटरव्यू करता. आनी तेणें एक म्हाका सांगलें, म्हाका चुचुरें दिसलें, आनी हांवें तांकां म्हाज्या घरा कडेन सुमाराक एक फावटी जेवणाक इनवायट केलें. आनी ताका सांगलें, इगोजेर कोण म्हाज्या घरा कडेन येवपाक 1 किलोमिटर मातशें मायज आसा. हांवें तांकां भासावणी केली, हांव पयले फावटी तुमकां म्हजे गाडयेन घालून आमगेर वता. दुसरे फावटी तुमी बसीन बसून येवचें पडटलें, पूण तुमकां बसीचे पयशे हांव फारीक करतां, येवपाचे आनी वचपाचे. आनी भाशेन कबलात केली. पयले फावटी तांकां हाडलें, उदक न्हांवपाक दिलें, जेवण दिलें. आनी जेवण अशें म्हाजें दिवप सोदांच आयज पासून देवान हो गूट म्हाका म्हज्या काळजान मोग कसो घातलो हांव नकळो. म्हाजे बायलेक देखून म्हाजो हुकूम आसता, जरी तर हांव कोणाक जेवणाक हाडटां, जावं तो भिकारी, जावं तो म्हजो फ्रेंड, वो जावं तो म्हजो कामदार, हांव ताका म्हाज्या मेजार बसून जेवयतलों. आनी ना जाल्यार ताका तर भायर जेवण दिलां जाल्यार हांव त्या भायर जाग्यार बसून तेज्या बराबर जेवतलों. हें जेजूचें उतर आसा. हांव तुज्या काळजाच्या दारार मारतां. जो कोण म्हाजो ताळो आयकून म्हाका दार उगडटा, तेज्या काळजान हांव भितर सोदतां. हांव तेज्या बराबर आनी तो म्हज्या बराबर जेवतलो. ह्यो भासावण्यो म्हाका लागता, ह्यो भासावण्यो म्हाका उस्कायता. आनी ताका लागून ह्यो भासावण्यो घेवन हांव ह्यो म्हज्यो कन्यो पाळटां. वयतल्यार म्हाजी बायल कडेन नोको आसतली, हांव कित्याक लागून करता ती. पूण जायते फावटी केन्ना केन्नाय आमी जाणात आमच्यो बायलो चिंतप चल दुसऱ्या तेच्या गिन्यान मातशें इल्लें व्हडलें आसता. ताका नाका आपल्या घोवाक वा आपल्या घराब्याक दूख जालोलें, कोणेय आमच्या घराब्याचेर फातर मारलोले, जाय तुमकां नाका. तेच भाशेन एक बायलेचो एक गूट आसता. पूण म्हाजे बायलेक तितलें ना, पूण केन्नाय ताका बारीक फातर लागता. हांव ताका गुन्यांवकारी करना. आनी हे भाशेन केल्या उपरांत एक सुमान जालो आनी आमी हें जायत्या पयलीं जेन्ना हांव हितून भितर सरलो तेन्ना सावन आमी शेनवार घरा कडेन पडटा. आयज पासून आमचो चालू आहा. आनी ताका लागून त्या शेनवाराचें हांव जेवण दितालों. अशें करून 2 वा 3 शेनवार जाले, चड जावंक ना. तिसऱ्या शेनवाराक हांव पोतनाच्या कडेन बसलों. तेणें म्हाका आपलो पांव दाखयलो. आमकां सामको कांय कळूं नासलें आनी तेजो पांव आख्खो काबार जाल्लो, पूण तो बाबडो भोंवतालो पोट भरपाक लागून. तो पांव पळोवन म्हाका झीट मारल्या भशेन जाली. हे पांयाक आख्खे इंगासांनी आख्खो गावो आनी कितें भशेन जावन आसलो, सारको डेस्पराद जालोलो. पूण तो कसो चलतालो, कसो ताका आदार आसलो हांव नकळो. आनी जेन्ना हांव तेजी वासपूस करतालो, उलयतालो तेन्ना तो आपल्या दुसऱ्या भावांक सांगूंक लागलो, पळयात म्हणून लागलो. ह्या भावान आमी तेजे कोणूच न्हू, तेणें आमकां आपल्या घरा येयलें, तेणें आमकां जेवण वाडलें, तेणें आमकां उदक दिलें. एक गूट तेणें म्हाजो ह्या भावान त्या दुसऱ्या 2 भावांक सांगलें. तेणें आमकां न्हेसोंक दिलें. पूण हांवें म्हणलो केन्नाच कोणाक कांय करूंक ना. आपणें जायतें जोडलें आनी आपल्या फामिलीक पुसली आनी आतां फामिलीच्या फाटल्यान आपल्या गोर देरना हांव रस्त्यार पडोन भीक मागता. रडलो दुकां घुंवून आनी म्हणूंक लागलो, देवा इतलो भुरगो आसतना हो भाव इतलें कोत्ता जाल्यार हांव तुजे लागीं मागतां, हें म्हजें जिवीत हें म्हज्या भावाक दी. ही उतरां सांगली. त्या दिसाक तो जेयलो आनी गेलो. हांव दुसऱ्या शेनवाराक ताका सोदूंक गेलो. दुसऱ्या शेनवाराक येवना, तिगूय जाण येवना. ते येवना म्हणून हांव परतून 4थ्या शेनवाराक ताका सोदूंक गेलो.
सोदूंक गेले जाल्यार हे दोग भाव म्हाका मेवले आनी हांवें ताका विचारलें ते म्हणले अंकल तुका खबर ना म्हणलें ना रे बाबा कितें जालें तो मेलो म्हणूंक लागले कितें जालें कितें जातलें कितें जातलें मनाक खूब दुखतलें म्हाका खूब दुखलें हांव नकळो तुमकां कितें जाल्यार म्हाका खूब दुखलें कित्याक तेजी उतरां निमाणी आयकलोली देवा हांवें कांय करूंक ना म्हाज्या जिवितांत हांवें जायतीं वर्सां तें जिवीत दिलें आतां हें जिवीत हांव हे म्हाज्या भावाक मागतां आनी हांव तेन्ना मन्नाचे देगेन चलतालो मोत्तलो म्हणटलो सांगलेलें पूण बरो जालो देवाच्या आशेन देवाचें उतर देखून हांव सद्दां मिसाक वयतालो देवाचें उतर आयकूंक आनी हांव वाचूंक शिकलो जाल्यार तिका आयकोन 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 वाचूंक शिकलां आनी ह्या भावाच्या आशिर्वादान हें जिवीत म्हाका मेवलां आतां म्हाकाय 70 वर्सां क्रॉस जालीं 73 जालीं पूण आतां हांव तेज्या तेन्ना आसतलो आतां तेज्या परस हांव भुरगो दिसता आनी म्हाका म्हाजें हें कळना पूण कोण म्हाजे बारपण आसले पळय ते आतां म्हाका मेवत जाल्यार ते सांगता अरे तूं भुरगो जालो मरे कितें जालो पूण तेणी पयलो म्हाका पयलो हांव जाणटो जालोलो तो एका दिसाक हांव आनी बायल बाजाराक गेलेलीं मडगांव आनी बायल फुडल्यान हांव फाटल्यान चलतालो तेजे वळखीची कोण ताका मेवली एकली कोण बाजार विकपी बाजार करपी ती ताका विचारूंक लागली बाय हो पांय गो तुजो आतां आयज कोण विचारीत म्हाका त्या काळार पळय कितलो हांव हुस्कोत जालोलो तो आनी म्हाजे बायलेन सांगलें ना गो मुगो तो तेजे दोळे येद्दे हांव तेजे दोळ्यांक पळोवंक उरलो येद्दे मोठे दोळे गेले तीन इतल्या जाणट्या कडेन इतले बरे चिडोन तेन्ना म्हाजी बायल कोण गोरी गोरी पीठ बावले आनी ह्या बावल्याक ह्या कोड्यान काजार केले हापऱ्या कोडेन या म्हात्र्या कोडे कसली चिंतना आमची ही जायना जावपाक आमकां उतरां जायी देवाची आनी काय देव सांगता ल्हानांतल्या ल्हानाक तुवें कितें केलां म्हज्या भयणांनी वो म्हज्या भावांनी आमचें जिवीत बदलतलें जाल्यार आमी पेल्याक पळोवंक जाय हांव तुका बेश्टें सांगना कोणाक घालून दिया वतय वतय म्हण कोण कितें तें दुसऱ्याक दी हांव सांगना देव तुमकां सांगतलो तुमी तो इंटरव्यू घे हे भशेन हांव फटवलांय जाय तो इंटरव्यू नासतना जायते वेळार दुसऱ्याकूय त्रासान घातलीं कित्याक इंटरव्यू घेवंक नासतना आनी आतां म्हाका इंटरव्यू घेवपाची अदीक अदीक संवय जाल्या आतां कोणाकूय दिना हांव आतां हांव म्हणटा अरे बाबा आदीं आसतालें आतां ना म्हाका कडेन आसल्यार पासून ना कित्याक म्हाका तुजी खबर जायी म्हाका तुजी चवकशी जायी आनी तुजी खबर चवकशी मेवता जाल्यार म्हाका कडेन जाता जाल्यार हांव तुका आदार दितां प्रेज द लॉर्ड समजलां तुमकां बऱ्याक पडटा बरें दिसता ही जावन आसा जेजूची शिकवण हें जावन आसा आमचें जिवीत कशें आमी जिवोची पळय वाट स्वताची वाट जेजू सांगलां हांव वाट हांव सोत हांव जिवीत कोणूच बापा सोरशी वचोना बोगोर म्हज्या वरवीं आतां जरी तर आमी जेजून सांगलां तें करूंक ना जाल्यार जेजू आमकां केन्ना म्हणचो ना तुमी म्हाका केलें कोणाक ल्हानांक केलें तें म्हाका केलें म्हूण तर ह्या उतरांतल्यान जेन्ना आमी कितें कोत्ता जाल्यार हें बायबल आमी शिंगता जाल्यार देव आमकां तयार कोत्ता तो जेजू सांगता आमकां त्याच मागण्यांतल्यान कितें म्हणून तुवें हाडूंक ना कांय तूं वचचो ना कांय तुका हुस्को कित्याक ह्या उतराक लागून म्हाजे आनी म्हाजे बायले आतां आयज इल्ल्या शोकता काडटा बायलेक दोन फावटी पयले फावटी एक सांगलें आतां दुसरे फावटी आनीक तुवें हाडूंक ना कांय तूं वचचो ना कांय तर तुका हुस्को कित्याक त्या म्हाजे बायले कडेन पळयता सद्याक बँक बॅलन्स झिरो कांय ना कितें जाय जाल्यार तेणें म्हाका कडेन मागोवंक जाय तें म्हाका जायतें मागलें जाल्यार म्हाका कडेन आसना
कित्याक म्हाजें बोलोस आहा तेन्ना गरम ना तेन्ना हाली. दुसरे वाटेन हांव कामाक वचना. तिसरे वाटेन खंयच्यान म्हाका कितें येनावळ येतली तेंय म्हाका ना. एक येनावळ येता, म्हाजें घर आहा आनी 2 रूम हांवें भाड्यान दिल्या. तेजे आमकां येना आनी ते आमचो दिसपटो ग्रास. आनी तितून हांव कोत्ता तेन्ना कंट्रोल बायल सारको बाय इतलें आनी जायना, इतलें जाता. पूण देरान कितें जाता, कोणूय एकलो देरान पावता, कोणूय एकलो म्हाज्या घरान पावता, म्हणल्यार म्हाज्या हितून जिवितान पावता. आनी हांव ताका काडून दितां. बायल केन्नाच म्हाका अडायना, केन्नाच ती रागार जायना. ती दिलें जाल्यार दिलें आसूं, आनी ती चवकशी जाल्यार कोत्ता आनी खुशाल जाता. पूण केन्नाय म्हाका कडेन मागल्यार तिका मेळो ना, हांव ना म्हणटा. तेन्ना बायल कितें जाता, म्हाका दिवंक तूं कडेन ना, तेका दिवंक तूं कडेन आहा, तूं ग्रेस मनीस. हांव कोण पळय 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 म्हाजी बायल कपोल धाडायता. हांवें तुजी वस्कोताय काडूं ना बायले म्हाजी. कपलां धाडायता, आपणाकूच भितर घालता पळय. हो गूट एक उतको कोत्ता तुमकां, तुमी तें करपाक लागून, जिवीत बदलपाक लागून. म्हाजे बायलेन जिवीत बदलना म्हण दाखयता तुमकां हांव. ती रागार जायना, पूण ज्या दिसाक मेवना ती आपलो कायदो दाखयता. म्हाजो कायदो कितें पळय तो म्हाका शिकयता. हांवें पयलीं तेजें पळोवंक जाय काय पयलें लोकांचें पळोवंक जाय? लोकांचें पयलें. हांवें तर पयलें लोकांचें पयलें. बाबा तुमी ती सांगताय पयलें लोकांचें, तुमी सांगाय पयलें कोणाचें पळोवंक जाय? हां हां आयकात, हांवें पयलें म्हाजे फॅमिलीचें पळोवंक जाय. देवान सांगूंक ना ताका उपाशी दवरून तूं दुसऱ्याक दी म्हणून. हांव दुसऱ्याक दिता ताका उपाशी दवरता जाल्यार गांव सुखी घर दुखी. तियात्राचें नांव न्हू, गांव सुखी घर दुखी. आनी समज घर दुखी जाल्यार बायलेचो सांगात म्हाका मेवतलो काय हांव आनी बायल दिवत बायलेक हांव खुशाल करना जाल्यार बायलेचें जिवीत म्हाका मेळटलें? म्हाका बायल जाय काय नाका? म्हणून बायल म्हाका जायी जाल्यार हांवें बायलेक आदार दिवंक जावो काय नाका? सॉरी मातशें इंग्लिशीन म्हाका कोंकणीन सांगशी. गुन्यांवांक मेकळ्यो त्यो जावचे खातीर ही शिकवण कोण आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांचो ओदीक करून आपल्या घरच्यांचो सांबाळ करिनात जाल्यार तांणी बावाट सोडला आनी ती एका अनबावाट्या परस पाश्ट. कळ्ळें? हांवें पयलो म्हाजे फॅमिलीक सांबाळूंक जाय. म्हाका उणें केल्यार जाता, जे म्हाजो वांटो कितें आहा तो हांवें दुसऱ्याक दिल्यार जाता, पूण तेंचो वांटो हांवें तांकां दिवंक जाय. नाजाल्यार तेच्या तोंडांतल्यान ती उतरां भायर सरता. कितलो गिरेस्त रे तूं. आतां गिरेस्त कोण? सोलन गिरेस्त कोण? रोमकाराची चीट 10-20 वर 12 वड वचत. रोमन्स 10-12. रेडी? वाच. म्हणटोच जुदेव आनी ग्रीक मनशां मदें कसलीच
हो तर आनीक ना. ग्रेस्त तो गरीब, दोन्ही मनीसूच. ग्रेस्त मेल्या उपरांत भांगराचे फोंडान घालिना आनी गरीब मेल्या उपरांत लोखंडाच्या फोंडान घालिना. दोगांकूय जागो ती जमीनूच, दोगांयची कूड मातयेचीच. हितून कांय उतर ना, हितून कांय डिविजन ना. देवा मुखार एकूच. हांवें एक शर्मा आयकलोलो. गिरेस्ताकूय व्हडलें मुजग लावून, फुगोट्यो मारून, फोग लावून शिमतिरीन येयलो. आनी कितें खूंय जायते उंदीर आसता शिमितिरीन. ते म्हणटा आयज आमचें एकदम बरें आहा, फेस्त व्हडलें, बरें बरें जेवण आहा, चिकन आहा, मटन आहा, आनी बरो बरो सोरो गावून काडलेलो सगलें आहा. उमेदीन खूंय ते. आनी उंदीर पयली मिटींग करता. त्याच बरोबर खूंय त्याच दिसाक दुसरें मरण येता, कांय ना. मुजग ना, फोग ना, येयलें, आल्मेंत मारलें, पुरलें, तेकाय पुरलो, गेले. शिमतिले सगले उंदीर खूंय आहा तितले आनी हिंगा थिंगा वचोंक ना. पयले खंयच्या मरणा कडेन गेले, मुजग लायलेले थिंगा गेले. आनी थिंगा गेले जाल्यार जैता जैता खंय आरे कांय बरें ना मरे, खाता खाता तेंच आमी स्वता खाता तेंच कुसलेलें मास. आनी ते खंय ते खाता आनी वयता. सद्याक तो एक दीस तरी हे गरिबाचे कुडीक सुसेग मेवला. ताका एक दीस तरी तेंची बी ते मेळना. पूण ग्रेस मनशाक मेळोंक ना. ताका इतले उंदीर लागले की खुंयच्यान आय आनी आय आनी आय जाताली खबर ना. समजता तुमकां? ती गिरेस्तकाय आमकां संवसारान पिळगून पिळगून खाता. गरीबकाय आमकां देवा मुखार पावयता. तेच भाशेन तो गरीब मनीस मेलोलो तो शांतपणान त्याच वचून भायर सरून गेलोलो. पूण जी कूड आसली ती शांतीन आनी एक दीस सुबेज रावली. तुमकां जाय बेगीन बेगीन जाल्यार गिरेस्ता भाशेन जिवंक जाता. शांती जायी जाल्यार गरीबपणान जिवन जेजू भाशेन जिवंक जाता. देखून आमी तें केदो काबार जाता तेन्ना गायन म्हटलां, जेजू भाशेन आजचें हांवें उलयतना वावुरतना, जेजू भाशेन आजचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन आजचें हांवें उलयतना वावुरतना, जेजू भाशेन आजचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. आयज आमचे कडेन कितें आहा? आहा जेजूची उतरां गाय, आहा जेजूची देख गाय, आहा जेजूची शिकोण गाय, आहा पवित्र पुस्तकाचें उतर गाय, काय संवसाराचें उतर आहा गाय. म्हाजें 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 कितें आहा गाय म्हाजें? त्या तुवें हाडूंक ना काय, तूं वचचो ना काय? कितें घेवन वयतलो तूं? ही कुसलेली कूड उंदरांक खावपाक. हांव कांय नको, हांव उंदीर खाता काय आनी कोण खाता जाल्यार. पूण एक शर्मा हांव आयकलोलो, तेजी खबर हांवें तुमकां सांगल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कळ्ळें तुमकां? समजलें तुमकां? आमचें जिवीत कितें पळय तें, केन्ना देवाक आमच्यांनी कितें करूंक जाता तें, आमी देवाक कितें दिवंक जाता केन्ना तें कळ्ळें? आमी देवाक दिवंक जाय काय नाका? काय देवा कडेन मागोवंकूच जाय? आमी देवा कडेन मागोवंकूच जाय, म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी म्हणून? काय आमी देवाक दिवंक जाय? दिल्या शिवाय आमकां कांय मेवना. कितें जाण गरोवपाक वयता, कोण आहा गरोवपी वचपी? गोरोवंक फिशींग वयता. ताका गोऱ्याक धाकटुलें मास लायता, फुडल्या फुडल्या गोऱ्याक कितें लायता? जालें. लायता तें नुस्तें मेवता. पूण ताका लायता पळय ताका धाकटुलें, हांव सोदतां तें व्हडलें.
वय काय ना तेच भाशेन आमी देवाक आमचें धाकटेपणी दिवंक जाय. धाकट्या मनशाक करीत जाल्यार देव म्हणटा म्हाका केलें, देव तुका व्हडलें दिता. देव कितें दिता? व्हडलो आशिर्वाद देवाचो. जेन्ना हांव ल्हान देखून जेजून सांगलां थिंगा, ल्हानांतल्या ल्हानाक एकल्याक तुवें कितें केलां जाल्यार तें आतां तेका केलें जाल्यार तो म्हाज्यान तुज्या रिणांत रावतलो? केन्नाच रावचो ना. आनी केन्नाच रावना. हांवें म्हाज्या जिविताची इतलीं वर्सां काडलीं, पास केली हांवें. हांव आतां म्हण हांव काम करिना, कांय ना. पूण देवाचो आदार म्हाज्या सांगाताक आहा. देवाचें बेसांव म्हाज्या सांगाताक आहा. आनी तेकाच लागून हांव हिंगा थिंगा भोंवतां. हांव कोणाक कितें मेवतलें म्हाका आनी कोण कितें दितलो म्हाका हे आशेन हांव भोंवना. हांव फकत देवाचो ताडो आयकून, देवाची भासावणी घेवन, देवा कडेन उलोवून हांव भायर सरतां. आनी म्हाजें उलोवप पवित्र आत्म्यान शिकय म्हाका. कित्याक म्हाका शिकोवप ना. हांव नकळो कितें करचें तें. म्हाका खबर ना हांव कितें कोत्तलो तें. पूण म्हजो उद्देशी कितें कोत्ता जाल्यार तूं कोत्तलो. कोण कोत्ता? पवित्र आत्मा कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जिजस. कितें वाचतालीं काबार जालें? सॉरी वाचूंक ना. वाच. कित्याक? सगल्यांचो स्वामी एकलोच. सगळ्यांचो स्वामी व्हडल्याकूय आनी धाकट्याकूय तोच. मागीर आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त तो. कोण गिरेस्त? कितेंय मागाय तेजे कडेन. तेका उलो मार, तेजें नांव घे, कसलेय वस्तू फाटल्यान. तेज्या लागीं ना म्हणटलें कांयच ना. कित्याक? ह्या संवसाराचो गुळणार तो. ह्या संवसाराचो गुळणार तो. आमी तेका विसरता आनी हिंगा थिंगा धांवता. तेजें उतर आमी घेयना, आमी चुकता. आमची चूक जायना जावपाक तेणें आमकां भासायलां. हांव बापा लागीं मागता तुमकां एक शराती दिता, तो पवित्र आत्मो. त्या पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक आमकां अधिकार दिला. आनी तेणें सांगलां तो तुमकां शिकयतलो. कोण शिकयतलो? कोण वळखता पवित्र आत्म्याक? पवित्र आत्म्याक कोण वळखता? आयज इतली शांत जालें तुमी. मागीर सांजची क्लास जेयली म्हणटच बरी आसना, न्हिदोंक पडटा दिसता. देखून सगळीं न्हिदोंक गेलेलीं. पवित्र आत्मा कोण? ओळख ना जाल्यार कशी मागतली तुमी पवित्र आत्म्या कडेन? वय पूण कोण तो? ऐकात. स्वर्ग आनी संवसार रचच्या आदी उतर आसलें. उतर देवा सोबें आसलें. उतर देव आसलें. आतां बाय जेव्हा तो शिव वर्तमान पयलो 14 वाच. उतराची बदलणी कशी जाली. जॉन 1:14. आमी हें शिकोना देखून आमकां काळजीदारपण ना. हांव ड्रायवींग जाणा पूण हांव गाडी चलयना. आसतली बरो म्हाका. हांव 4 वर्सां दुयेंत जालो, शॉक येयलो तेन्ना हांवें गाडी चलोवपाची बंद केली, जायना जाली. पूण 4 वर्सांनी परतून गाडी हातीन येयली, म्हाका भिरांत दिसूंक लागली. पूण आतां केन्ना केन्ना चलोवंक लागलो आनी आतां म्हाका गाडयेची भिरांत दिसना. आतां हांव गाडी चलयतां. तेन्ना गाडी म्हाजी न्ही आहली, बरी आसली तरी चलयनासलो. आतां गाडी फटाऱ्यो जाल्यार वयता तिका बंद पडटा तरी हांव चलयतां. प्रेज गॉड. वाच गो. सोबन मनीस जावन दिश्टी पडलो. पुरो. पयलो शब्द कोण आसलो? देव आसलो. वय काय ना? तुमी जा बुजल्यान जाल्यार हांव इसोत्ता.
तुमी जाप दिनात जाल्यार म्हाका भिरांत दिसता हांव चुकलो काय म्हणून. उलयाय न्हू म्हाका कडेन. हांव ना जाल्यार बेगीन बंद करून वयता घरा. उलयाय म्हाका मातशें देवा पासत प्लीज. हांव इतल्या पयसांनी येयलां आनी तिणी म्हाका मुद्दम दवरला कोणी. राव मामा राव. आनी हांव रावलां तेज्या उतराक मान दिवन. आनी हो मायक हातीन दिला म्हाज्या. कित्याक लागून तुमकां बरे भाशेन समजणी दिवपाक. तुमी उलयत जाल्यार समजणी मेवतली काय उलयना जाल्यार मेवतली. प्लीज मातशें उलयाय देवा पासत. उपकार मागता हांव तुमचे कडेन. कित्याक देवाची पयली ओळख मेळूंक जाय आमकां. देव कोण, जेजू कोण, पवित्र आत्मा कोण. आनी हेजी ओळख मेळूं जाल्यार जरूर तुमी जैती होवन जातलीं. कित्याक तुमी जाणा जातलीं पवित्र आत्मा आहा आमच्या बाराबर. वय काय ना. सोबत मनीस जावन दिश्टी पडलो. सोबत कोण आहलो पयलो. देव आसलो. आतां हो सोबत मनीस जावन कोण येयलो. आतां तेंचें दायज दुसरें जालें. जात दुसरी जाली. वांटप जालें. तोच देव. आनी ताका लागून हांव म्हणटा जेजू बोव व्हडतो देव. पन्न पयलो आसलो तो देव आसलो आनी त्या देवाचें नांव आसलें जाय. हांव शिकोंक ना तें. आयकलेलें केन्ना केन्ना कितें कितें जायतीं नांवां दाखयल्यां देवाचीं. याहोवा, जाहोवा, जाहोवा जायरे आनी कितें जायतें. पूण हांवें एकूय तें नांव शिकोंक ना. म्हाज्या तोंडान म्हाज्या मनान तें वसोंक ना. पूण नांव गेलें जेजूचें. कित्याक जेजू म्हाज्या जिवितांत म्हाज्या समाजांत नव्या कोरानान म्हाका मेवलो आनी पळय हिंगा मेवलो. देव जेजू जालो. देव कोण. जेजू. सोबत मनीस मागीर सांग वाच. सोबत मनीस जावन दिश्टी पडलो आनीक अशें ताणें आमचें मोदें तिकाण केलें. प्रेज द लॉर्ड. देखून ताणें सांगलें तुमी दोगां तिगां म्हाज्या एकठांय जाल्यार हांव तुमच्या सांगात ताका. आयकलां तुमी. मेवलां तुमकां. एक दीस फाटीं वय म्हटलें कोणें लो दुसरें कोण सांगना आनीक. मेवलां हें आहा बरयलेलें. मागीर हांव स्लो जाता तुमी स्लो जाता. मातसो धेंगशे घाल्यार मातशें तुमी वाचपा कोत्तलीं. जेजू भाशेन सोयती करूंक जायी दोरयेची. दोरी हाडून धाडाव कोदेली सगळे डबा 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 करून. जेजून दोरी करून सोयती केली आनी सगळ्यांक शेडया बैलां सयत धांवडायले. तुमकां कितें करूं. वसाय 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 म्हूण सांगू. उलय न्हू म्हाका कडेन. हांव तुमचो मोग करता. तूं म्हाजो मोग करिना वय म्हणटा तुमी. पूण एकूय जाप दिनाय. सोबत मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी तेजें नांव जेजू. आमच्या मदीं आमच्या वडिलां मदीं तो जियेलो. ल्हान व्हड जालो पूण ताका वडिलांनी मानून घेवंक ना. ताका खुर्सार खिळायलो. आतां 18 वड वाच. देवाक कोणें कधीच पळोवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. उतर दिश्टी पडटा. उतर दिश्टी पडटा. बाबा उतर दिश्टी पडटा तुमकां. हांव उलयता उतरां दिश्टी पडटा. हां उतर केन्ना दिश्टी पडना. देव उतर आसलें. देव उतर आसलें. उतर केन्ना दिश्टी पडना. देखून देवाक केन्ना कोणेंच पडोवंक ना. आयज पासून देव आमकां म्हण जेजूक पळयला. जेजूक पळयला आनी जेजून सांगलां कितें सांगलां तें पळय. 10:34 जॉन 10:34 जॉन 10:34. जेजून तांकां जाप दिली. तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां. अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना. कितें जाता. फारिजेवांची पोरसां
जेजूक अपमान करून फुरसार मारला जाल्यार जेजू आपूण देवाचो पूत म्हणटालो. आनी हें शास्त्रान बरयलां, जे कोणाक देवाचें उतर पावलां ताका देव म्हणटा. केदू आमी तें वाचलां पवित्र पुस्तका वयलें. पवित्र पुस्तक सांगता पळय तें स्तोत्राच्या बुका वयलें वाचलां काय ना? आयकलां तुमी? उगडास आसा? सांगाय पळोवया खंयचें तें म्हाका. ताका लागून सांगता बायबल जावो. असली शिकोवण शिकपाक, देवाचें उतर आमी आपणावपाक आनी आमचें जिवीत मजबूत करपाक आमकां बायबल जावो. जेन्ना तें बायबलाचीं उतरां आमच्या जिवितान घालता जाल्यार आमच्या जिविताक एक सारें मेवता झाडा भाशेन. आमी झाडाक सारें घातलें जाल्यार झाड बरें जाता काय वायट जाता? तेच भाशेन देवाचें उतर आमच्या जिवितान घातलें जाल्यार आमी बरीं जातलीं काय वायट जातलीं? पूण आमकां बायबल जावो. बायबलाचें उतर आमी काण दवरूंक जाय. मागीर आमी तें पोतून पोतून वाचीत जाल्यार आमच्या जिविताक येतलें. म्हाजें उदाहरण पळयात तुमी म्हाका. हांव म्हाजी व्हडीक सांगना. कितेंच पण सांगलां म्हाका वाचूंक नको, बरोवंक नाका आसलो, पूण देवान कशे भाशेन म्हाजी आशा पुरी केल्या. कशे भाशेन आनी खंयच्या हितून हांवें बायबल वाचला ती म्हाका खबर ना, पूण हांवें देवाक एक भास दिलोली, ती पाड इसर म्हाका सुसेग नासलो. म्हाजी गोंयक म्हाजी बायल. म्हाका जेवण नाका आसलें, म्हाका पिवण नाका आसलें, म्हाका झेम खबर नासली, हांव कितें करता तें नको आसलो, पूण बायबल म्हाजे उशा कडेन आसतालो, बायबल म्हाज्या हांकीन आसतालो, बायबल म्हाज्या बेडार आसतालो आनी हांव तो होच बायबल दिसूय भर आनी कांयच म्हाका नाका आसलें. आनी त्या बायबलाकूच लागून आयज हांव ह्या संवसारान जियेतां. आनी हाका लागून हें उतर जेजूचें आमकां सांगता. बायबल वाचतें पोतून. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां, अशें तुमच्या शास्त्रान बरयलेलें आसा की ना? आतां शास्त्र वया आमचें आमी देव म्हूण दाखोवपाक वो कोणाकूय अशें म्हणटा जाल्यार आमकां अकमानीत जाता जाल्यार आमचो अकमान पुसून उडोवपाक आमकां विटनस जावो काय नाका? हूंय हा विटनस बायबल. हूंय हा घरा कडेन राव. येता घरा कडेन सावन हाडटा. रावतली मुगो बाय, शिंगतली मुगो आमी. तो दुसरे कडेन तेन्ना बायबल हाडय. दुसरे कडेन तेन्ना बायबल हाडय. व्हडलो जायना जाल्यार कांय नजो, धाकटो तरी हाडय. आनी तोय तर तुमकां हाडूंक जायना जाल्यार म्हाका सांगय, हांव तुमकां डोनेट करता. हांव दितां धाकटो बायबल. आतां नाय मोकळें, काबार जालें. जायतो तेंप जालो काबार घेवन. थोडे आहले ते मातशें उदक पडलें, कितें पडलें, भिजलें आनी मातशें पाड जालें. तें तुमकां दिवन फायदो ना. तुमी कितें म्हणटलीं? हे वसले देखून ब्रदरान दिलें आमकां. हांव दितलो जाल्यार नेवाचो बायबल दितलो तुमकां, पूण बेश्टें फुकट मेवता म्हूण घेयना काय. फुकट मेवता तें घेयत जाल्यार जेवण बरें आसना. ना ना, नव्या करारान फकत नवो करार मेळटा. 400 वर्तमान आनी आमच्यो सांतांच्यो भक्तांच्यो चिटी मेवता. पोन्नें करून प्रवाद्याचें आख्खें जिवीत मेळटा. समजलें? तो व्हडलो बायबल, हो धाकटो बायबल. म्हूण नव्या करारान फकत एकूच मेवता, तो शिवर्तमान जेजूचें. समजलीं? मागीर पेद्रूच्यो, पावलूच्यो, जाकोबाच्यो, जोवांच्यो चिटी मेवतात. ते पवित्र आत्म्याचे देणे. ताका म्हणटा देवाचें उतर. आनी मॅथ्यू, मार्क, लूक, जॉन मेवता. ताका म्हणटा जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान, म्हणल्यार बरी खबर. आनी हें जेन्ना मिसाक वयता तेन्ना हें वाचूंक आमकां हक्क ना. पयलें वाचूंक हक्क आहा. आयकलां? तें वाचप फकत पाद्री वाचता. कित्याक
त्या वेळार पाद्री जेजूच्या रुपान थिंगा हाजीर जाता. तो मनीस सयत. उतर कोणाचें? जेजूची. शिकोण कोणाची? जेजूची. पूण ती शिकोण जो कोण मनीस वाचता, हांव वाचता आतां, जाल्यार ती शिकोण हांव शिकोन हांवें ते भाशेन करूंक जाय तेन्ना हांव देवाक मान दितां. आयकलां? समजलां? ताका लागून ते शिकोवणेक किरीत एक दुसरो गूट आसा, एक गूण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शिववर्तमान, बरी खबर. जेन्ना बरी खबर म्हाका मेळ्ळी जाल्यार ते बरे खबरे वरवीं हांव बरो जावंक जावो काय वायट जावंक जावो? ही जेजूची खबर, ही आशा जेजूची. आमकां बरें जावपाक, बरें जेवण जेजूच्या उतराचें. देखून हांवें तें गायन म्हटलां तुमकां दाखयलां, बेश्टें म्हणोंक ना. जेजू भाशेन आसचें हांवें. जेजूचें हांव जिवीत कितें आहलें काय? कसो आहलो जेजू? हुस्क्यान भरलेलो आसलो. ताका आपणाचें पडोंक नासलें. तेज्या काळजान मनान कितें आसलें? देवाचो आनी पेल्याचो मोग आसलो. देखून तो देव जावनूय मनीस जालो, मनीस जावनूय तो चाकोर जालो. व्हडपणान जिवंक ना. आयज आमी मनीसूच जाले, पूण आमकां थोडी गिरेस्काय येयली, थोड्यांक बरो शोर उपकार बरो येयलो, आनी खबर ना कसलो कसलो उपकार आमी केलो तो आमचो. सगल्यांच्यान सोबीत संवसारान कोण तो जाणा तुमी? सगल्यांच्यान सुंदर आनी सोबीत कोण तो? लुसिफेर. चड सोबीत तो, चड स्वादीक तो. आनी हे सोबितायेन, हे स्वादीपणान कितल्या जाणांचो संवसार आनी फुडार पाड केला जायत. आयज असलीं कितें काय आमी अडफण करूंक सोदता काय? हें जावंक जायना आमच्या जिवितान. देखून जेजूक म्हणटा रूपकार नासलोलो, रूप नासलोलें. ताका देवाचो पूत म्हणनासलें, ते देवाचो पूत म्हणटा म्हण ताका उसार मारलो. तूं कसो जावं येता देवाचो पूत? कितें आहा तुका देवाचें? पूण हेणी देवाक पळोवंकूच ना केन्ना. आमी देवाक पळोवंकूच ना. पूण कोणूय उलयता जाल्यार आरे तो कितें शिकयतलो, तो कितें उलयतलो, कोण येयलो ब्रादर? खंयचो ब्रादर येयलोलो? तो वास्को मामा, तुमी जाणाय तेजी खबर? कोण तो पयलो? तो बेबदो मरे. आतां तुमकां खबर पावची ना कित्याक चड पयस आहा. पूण आमच्या गांवांत रोखडीच पावतली. देखून जेजूकूय नाजारेताच्या गांवांत मान दिवंक ना. आरे तो जुजेचो चेडो मरे, तो मारयेचो चेडो मरे, तेजे भयणी आमच्या बरोबर आहा मरे, ताका खंयचें येतलें रे तें? कशें जातलें? ओजापा मिलाग्री कशी जातली रे? तुमच्या पातकांनी तुमी मरतले. कोण मनीस मिलाग्री ओजापां करिना, वास्को मामा ओजापां करिना, मिलाग्री करिना, पूण देवाचें उतर उलयता 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 आनी तुमचो बावाट तितून भितर रिकता. तेन्ना तुमच्या जिवितांत ती मिलाग्र घडटा आनी तुमी अनुभवूंक ना, तुमी परगट करूंक सोदिना. देखून देव वास्को मामाक पत्तो उजार करता. तुमचो बावार्थ वाडोवपाक देवाच्या उतराचेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जिजस. हालेलुया. हांव वाचकून आसत जाल्यार हांव चड शिकोण करूंक वचना. ह्यो 2 भयणी येता म्हज्यो. हें केन्ना एक दिसाक हांव कोत्ता. ताका मातसो लेट जालो जाल्यार आनी एक फावटी हातीन मायक पडलो जाल्यार तुमी पळयता म्हाका आतां तो चिपकोन रावता म्हाका हेविकॉल लागले भशेन. तो सुटत ना हातींतलो. पण तेन्ना ताका मातशें एकल्याक कोणाक मातशें अप एंड डावन जाता. पूण ताका पळयता पळयता तेजी म्हाजी नजर तेर पडटा पडटा म्हाका हुस्कोता. आय सायबा कितें करता हांव? पूण ना, देव म्हणटा ना ना उलय उलय. आहा चिपकोलोलो आहा तो. आनी मागीर हांव तरी कशेय भाशेन सोडून वयता. आतां हिंगा येयल्या उपरांत ती बसून म्हाका पळयता. ती बावडी कितली आशेता आयज माजोडटा नासलोलो.
हो आनी कित्याक येयलो. पूण हांव तुमच्या बऱ्या पासत येयलां, कितें तरी तुमी हिका शिकोवन मागीर तिका वचपाक. प्रेज गॉड. तुमी तिका येता ती म्हाज्या बऱ्या पासत येता, कितें तुमचें आयकून शिकोवन हांव आनी खंयी वचपाक. एका म्हणटा एकामेकाक आदार. तो कित्यान मेवता? देवाच्या उतरान. प्रेज गॉड. केन्नाच खंयच्याच मनशाचें आमच्यान वालोर करूंक जायना. हांव खंयच्याच मनशाक केकूत करपाक तयार ना. तो कोणूय जावं, तो भाडकार जावं, तो गिरेस्त जावं. आनी तो भाडकार आहा जाल्यार हांव तेज्या देरांतूय वचना. हें म्हजें व्हडपण. पूण गरीब आहा जाल्यार हांव तेज्या देरांत वयतां, तेज्या देरांत पांये दवरतां, तेजेर मातसो रावतां. पूण भाडकाराचेर म्हाका गरज जाल्या कडेन वचत, पूण वचोंक ना आनी वचना. चडसो केलें जाल्यार फोन करता भाडकाराक पसून. आयकलें जाल्यार मानून घेता, ना जाल्यार ना. पूण गरीबाक फोन करूंक सोड न्हू, हांव तेज्या देरान पासून वयता. आनी एक पाटेच्या फाटल्यान लागत जाल्यार तुमी जाणा न्हू शेतान जोडू आसता, जाणा तुमी न्हू. आनी ती लागली जाल्यार ती सुटना आनीक. तसली जोडू हांव. कोणूय म्हाज्या जिवितांत तरी एक मनीस येयलो आनी तो वचकोत मनीस जाल्यार हांव तेका कसोच सोडना. जो पर्यंत हांव म्हाज्या जिविताचो कोण तेच्या भितर गायल्या शिवाय. आनी तो एक फावटी गिरेस्त जालो आनी म्हाका तर मातशें कितें दिश्टी पडलें, अकमानीत जालो. हांव तेजें देर सुद्दां पोत्तून तेज्या देरान पांय पासून दवरिना. हे म्हाज्या जिविताची कथा अशी असली. आनी हा जेजूय आमकां शिकयता. वाच बाय तें. थँक्यू जेजस. म्हणटोच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटात आनी पवित्र पुस्तक मोद्दोम नजो. पवित्र पुस्तक मोडो नजो. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. मग आतां सांगलें हो मायक हातीन पडलो जाल्यार तो चिपकोन रावता म्हणून. ते कांय कळना, टायम कळना, कांय ना. हो सोडूंकूय लागना. आतां दूख दिसता मोदें सोडून वचूंक. कित्याक कित्याक दूख दिसता सांगात पळोवया. तुमच्या जिवितांत बी मारलां पूण किल्लो तोलें कशें तें फुडें उरलां. फुडले फावटी केन्नाय शिकया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव बरें करूं. जायतो ओगोत तुमी आयकलें. अदीक देव बरें करूं. जी म्हजी भयणां वो भाव कोण आसले जाल्यार ह्या इश्टाचेर आसतले आसले, म्हाका लागून तेणी सोंसलें, तेचे सोंसणीका पळय आसत. हांव देवाक आर्गां दितां. खरीचपणी तुमकांय कोणाक न्हिल्लेली आसली ताका उठोवन हाडूंक लायली आनी आयकोन उठोवन येयली, तेंच्याय पासत हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमी येता, आमी न्हिदोंक येयना. आयजूच न्हू म्हाज्या भयणांनी म्हाज्या भावांनी हांव तुमकां सांगता, आमी येता जाल्यार आमचो वेळ देवा सांगाताक सारूंक येता. आमी दुयेंत आहा जाल्यार ब्रादर मागणें कर, ब्रादर हें जालां, ब्रादर तें आहा, ब्रादर कशें. आनी तेन्ना ब्रादराक सुसेग दिना. खंय ना खंय भायर वयता जाल्यार पासून फाटल्यान वचून तिंगा विचारता, तिंगा आनी कितें सांगता. पूण देवाचें उतर आयकोंक जेन्ना आसा कितें तें सदांचें. पूण म्हाजे भयणी इतल्याय उतरांनी एक उतर जर तुका मेवलां जाल्यार त्या उतराचो उगडास कर. सुमयान जेजू ते म्हाज्या घरा येवचें म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय म्हाका भलायकी मेळटली. एक उतर आयकोंक तयार जा. वळी तेंच उतर तुज्या जिविताक ताकद दितलें, तेंच उतर तुज्या जिविताक फळ दितलें. तरी ह्याय उतराक तुमी आयकलें देखून बरे भाशेन हांव तुमच्या पासत देवाक आर्गां दितां. आनी हांव सदांच देवाक आर्गां दितलो. इस्तो 34 सांगता, पयलो वाचप, हांव सदांच म्हाज्या देवाक वाखाणटलो.
कित्याक लागून हें तेणें ही स्टेज म्हाका फावो नासली, पूण तुमच्या मोगान स्टेजी म्हाका फावो जाली. तुमी येता म्हणून म्हाका ह्या जाग्याचेर येवंक आनीक बरें दिसता, अदीक उमेदीन वता. देवाचें उतर उलोवंक म्हाका मेवता तें तुमच्या फायद्याक चड न्हू, चड म्हज्या फायद्याक म्हाका शिकोवंक मेवता. आनी तुमच्या जिवितान घडटा तुमकां फायदो जाता वो तुमकां बरें फिकोवणी मेवता, ती म्हाका पळोवन उमेद भोगता. हांव करिना तें, फकत हांव पळयतां आनी तितून म्हाका उमेद भोगता. हेय पासत हांव देवाक आर्गां दितां. हे देवाच्या देण्या पासत उबी रावया. आसताय आसताय कितें आसताय, बरी फकाण कोत्ताय म्हाजी. प्रेज गॉड. पयलें मुगो फाटल्यान मुडी चुकताय. थँक्यू जेजस. हालेलुया. आर्गां जेजूक. बापा हांव तुका आर्गां दितां, वाकाणटां दिन वाचता बापा. ह्या जाग्या पासत, ह्या जाग्याच्या वडीला पासत वसाको तेणें म्हाका येवन हिंगा उबो रावंक आनी तुजें उतर पुरगोटूंक म्हाका फावो केल्या पासत. बाबा तुका आर्गां दितां, ह्या जाग्याचेर येतोल्या म्हज्या भाव भयणां पासत आनी आयको दिसभर हें तुजें उतर आयकून ती आपलो वेळ जे सांगाताक सादता तेज्या पासत. बापा तुका आर्गां दितां, एक एकल्याक ह्या तुज्या शेणलेल्या मेंढरा पासत. आमी सगलीं शेणलेलीं आसा. आयज ह्या भाव भयणां आमी एकठांय जाल्यात आनी जेजू तूं आमकां सोदूंक हिंगा आयला. आनी तुज्या उतरांतल्यान ह्या पवित्र आत्म्याची वळख घेवपाक हांव फुडें सरलो, पूण मातसो वगत वेळ जालो. तर त्याय देण्या पासून आर्गां दितां, ह्या उतरांतल्यान पवित्र आत्मो हांव तांकां उदको करतां. जो म्हाका तुवें दिला पळय तो पवित्र आत्मो दुसरो कोण न्हय म्हाज्या भाव भयणांनी. पवित्र आत्मो जावन आसा देवाचें पवित्र उतर आनी तें जावन आसा पवित्र पुस्तक. तो तुका शिकयता, तो तुका राखता, तो तुका सांबाळटा, तो तुज्या सांगाताक रावता. तोच तो पवित्र पुस्तक. हेंच तें जेजून सांगलां. आदी पवित्र पुस्तक आमकां मेळोंक नासलें, पूण आतां नव्या कोरोनांत हें पवित्र पुस्तक आमकां मेळ्ळां आनी वाचूंकूय आमकां अधिकार दिला. तो रस्तो पवित्र आत्मो जेजून सांगलेलो, जेजून भासायलेलो पळय तो. तर ह्या देण्या पासत त्या आर्गां दिता. बापा हांव तुका वाकाणटा आनी दिन वाचतां. अदीक करून बापा हे सांजेच्या वेळा पासत हे म्हज्या भयणां भावां पासत आनी तेंचे फामिली पासत. बापा घोडये ती हिंगासर आसा. उदी करून ह्या म्हज्या भावा पासत. जो भाव ताका दिश्टी पडना, तेजें दुयेंस घेवन तो भोंवता आनी तुवें ताका आपयला आनी हांव स्वता मानतां. फुडले फावटी येता म्हटल्यार हे तेज्या हातीन बॅग आसा तें काडून सोडून फुडले फावटी तो येतलो तुजी गोंयकी दिवपाक. कितलें बरें आपणाक दिसता आनी कितलें आपणाक बरें दिसलां, कितें आपूण आसलेलो आतां कितें आसा हें बापा हांव तेज्याच तोंडांतल्यान हे म्हज्या भाव भयणाक आनी म्हाका आयकोंक फावो करतलो म्हणून तुजेर पात येता. आर्गां तुका बापाक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक. हालेलुया. थँक्यू जेजस. आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तेच्या आशिर्वादान आनी तेंच्या बेसांवान भरलेलीं तुमी जावंक हांव तुमकां ह्या जाग्या वयली धाडटां. घरांत हाडना, पाद्री भाशेन घरांत हाडलें म्हूण समजशात. इल्लोसो बिसो दिवंक धाडटां. गॉड ब्लेस यू.